수 아스루 तुम सोरा कुंडा तुम सोमो बड़ी तुम सोधे तुम सो आसरो तुम सोरा कुंडा तुम सोमो बड़ी तुम सोथे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगावसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा तुम सोबोई तुम सोर्बुसोन्ना तुम चिगुपी सुआ तुम सोथे तुम सोगोई तुम सोबुसोन्ना तुम चिगुपी सुआ तुम सोथे सोमया जेजू सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सुखे तुझी सेवा करता हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा गोमगाच्यानो सकळा एक घडयेभर दोळे आमचे दामच्या हात आमचे भक्तीन बरे कर जोडया बूक सकल दवरया कितलेशे वाट आमी चलोवन आयल्या पयन करून आयल्या आमी हांगा
आजचो थोडो वेळ थोडो घंटो आनी करसूनचो सोम्या मुखार यो ऐन वेळ निर्फळ जावंक नवचो. हांव खंयच्या उद्देशाक हांव आयल्या कितले जिवितांत कश्ट संकश्ट दूख भोगून हांव आयल्या या पवित्र तळाक पुणशेताक आयलो हर एकलोय आमी कश्टान दुखान सालोरेस बापाक अर्गां दिवंक मजत मागोवंक आमी आयल्या. आज या म्हयन्याचो पयलो दीस, या वर्साचो निमाणो म्हयनो. आज प्रत्येक जावन आमी मागोवंक आसा ह्या संवसारार आजच्या सर एड्स पिड्या खातीर आमी वर्ल्ड एड्स डे आमी आज संभ्रमत आसतना आचारशीत आसतना नाना तराच्या पिडेक वळख जाल्ल्या ह्या मारेकार पिडेत हांव कश्टोवच्या वळवळच्या दगदने भोगच्या सर आमच्या भावा भयणीक कुटुंबादारांक आनी ह्या पिडे निमते तांचे जिवितेचे नाश जावन गेल्ल्या सर्व आमच्या सगळ्या संवसाराच्या मनशांक आज आमी मागोवंक जाय. तर भोवमगाच्या भावा भयणी, खंयच्या उद्देशाक हांव आज ह्या पुणशेताक आयलां म्हणून उडास काडा. तुमच्या काळजा मनाच्या ओत्रेक कोणा खातीर तुमी मागोवंक आयल्यात, कितल्यो वाती हांवें जळयल्यात, कितले दूख हांवें घालां, कितले मागणी हांवें केल्यान, मिसां हांवें भेटयल्यान. हांवें मागलां म्हाका मेळूंक ना, मेळ्ळां. खंडीत जावन देवाचो आसरो आशिर्वाद आनी देवाचें बेसांव हांव आनी तुमी आशेवन आयलां. तर सान पेद्रो सोम्या लागीं उदकांत सोलोंक आशिल्लो. आशा ताची आसली सोम्या बरे हांवें उदकांत सोलचें. सोम्यान ये म्हळें आनी तो गेलो. भावार्थ ताचो दोंडळ्ळो. हांव उदकांत सोलोवन आसा, साद जाल्लें साद जावन आसा म्हणून ताका केदाळा सुस्तालें गे तो बुडोवंक लागलो. भावार्थ म्हजो दोंडळ्ळा. म्हाका मेळिल्लें वा आशिल्लें म्हाका खंडीत जावन फावो जावना जाल्यार म्हज्या भावार्था निमती, म्हज्या पातयेनी निमती त्या देखून सान पेद्रो बुडता आसतना कितें करी लागलो, सोम्या पळय हांव बुडतें आसा म्हणून दोनी हात ताचे उबारूंक लागलो आनी ताची अस्कत काय ताचें उणेंपण तो सोम्या मुखार दोनी हात उबारून तो म्हणालो, सोम्या म्हाका बाचाव कर, हांव बुडतें आसा. आनी प्रत्येक जावन आज हांगा या पवित्र सक्रामेंता मुखार करसो जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक आमच्या जिविताचें उणेंपण, आमच्या जिवितांत बुडचो तसलो संदर्भ, आमच्या जिवितांत कितें आमी उणेंपण भोगता सगळें मोगाच्या भावा भयणी हात तुजे उबार. सगळें आमचे हात उबारया. हांव हात उबारिना. बागार म्हज्या रित्या हातांनी हांवें धरलां म्हजें कुटुंब, म्हजें उणेंपण कोणाक हांवें मागोवंक आशिल्लां. दोनी हातांत आसा तुमचें कुटुंबाचें जिवीत, दोनी हातान रित्या हातांनी तुवें धरलां तुजें कश्ट संकश्ट आनी ह्या पुणतळाक तूं रित्या हातांनी आयलाय आनी कश्टान तूं आयलाय, आकांतान तूं आयलाय, दुखान तूं आयलाय आनी ह्या रित्या हातांनी तुवें वचूंक नजो. कित्याक आमचो देव सर्वेस्पर सगळो संवसाराचो धनी, ताका असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. ताच्या हातांत म्हजो आनी तुमचो जीव, म्हज्या जिवाचें कश्ट दूख संतोश सगळें आतां आमी समर्पण दिवया आनी म्हणया, सोम्या तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, मोगाळ इश्ट म्हजो देव,
म्हज्या सगळ्या काळजांत हांव मनांत हांव तुका कितें करता, हांव आराधन करता, तुका आशेता, तुका हांव म्हज्या काळजांत घेता आनी ह्या म्हज्या रित्या हातांत हांवें उखलून धरला. म्हजे कश्ट संकश्ट, म्हजे दूख, म्हज्या पतीची बेजाराय, म्हज्या कुटुंबाची बेजाराय, म्हज्या भुरग्यांचें काम सगळें कितें तूं आसा तुज्या हातांत आसा. सोम्याच्या नांवी सामारपण. आतां आमी परत गावया जॉन. तुम सो आसरो सोम्या तुम सो राखोना तुम सो मोगणी तुम सो थे सकड़ा म्हणया तुम सो आसरो तुम सो राखोना तुम सो मोगणी तुम सो थे. सोम्या जेसू सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता, सगळ्या सोबतेन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. आमच्या हात हृदयावर दवरया, आमचे तकलेली बागाया, आमचे हात हांगा हांव आसा सोम्या, ओय सोम्या वांगा आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सकड़ा हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या जेजू हांव हांगा आसा. एक पातकी जावन, एक निरापराधी जावन वा अपराधी जावन, कश्टांत हांव आसा, दुखांत हांव आसा, तुज्या सदरे मुखार हांव आसा. सोम्या खंडीत जावन सोमे जेजू सांगता, तूं म्हाका अदीक मोगाचो मोगाच, तुजे तें हांव संतोसला. आज तूं हांगा खंयच्या स्थितीर आसा म्हणून हांव पळयना. खंडीत जावन सोमी जेजू म्हजी आनी तुमची पर्सनॅलिटी पळयना. गॉड डजंट वांट आवर पर्सनॅलिटी. बगार म्हजी आनी तुजी परिस्थिती, खंयच्या परिस्थितींत हांव हांगा आसा, खंयच्या कश्टांत हांव आसा, दुखांत आसा, म्हज्या जिवितांत सलवणेन हांव आयला, म्हज्या जिवितांत अर्गां दिवंक हांव आयल्या. तर मोगाळ भावा भयणी, तुज्या काळजा मनाचे अत्रेग, तुज्या काळजा मनाचे सर संतोष दूख सक्रामेंतांतल्या जेजूक एक घडये बरो सांग. तुजो देव तुका आयकता, तुजो देव तुका कान दिता. तुजो मोगाळ इश्टी तुज्या कांदाक हात घालन सांगले बरी तो जेजू सांगता, भियेनाका भावा भयणी, हांव तुजे संगी आसा. सगळो संवसार तुका सांडून गेल्यार हांव तुका सांडचो ना म्हूण जेजू सांगता. सगळां उबी रावया. कोणा लागीं पवित्र वांजेल आसा. कीर्तन 15वो कीर्तन खडा.
तो थोडो वेळ सोम्याच्या या घरांत सोम्याच्या सदरेंत खंडीत जावन म्हाका आनी तुमकां सुशेग मेळटा म्हणल्या ल्हानशा विशयाचेर आमी नियाळ करया. कीर्तन 15. सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोण रावतलो. सांगा सगळां. सर्वेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो. तुझ्या पर्वतार कोण वस्ती करतलो. तुझ्या पर्वतार कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणी जियेता आणि न्यायनीतीन चलता तो. निर्दोषपणी जियेता आणि न्यायनीतीन चलता तो. काळजांत हांव सत उलयता काळजांत सत उलयता आणि आपले जिबेन निंदा करिना तो. आणि आपल्या जिबेन निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वाईट करिना आपल्या इश्टाक कसलेंच वाईट करिना. आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना. खोट्या मनशाक खांठळता कोट्या मनशांक खांठळता. पूण सर्वेस्पराक बियेतेल्या मनशाक माना लेखता तो. पूण सर्वेस्पराक बियेतेल्या मनशाक माना लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सोपूत मोडिना तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सोपूत मोडिना तो. रिणाचेर वाड घेना रिणाचेर वाड घेना. आणि निरपराध्यांक वायट करूंक आणि निरपराध्यांक वाईट करूंक लोन्स घेना तो. लोन्स घेना तो. जो मनीस अशें करता जो मनीस अशें करता तो सदांकाल ती रावतलो. तो सदांकाल थीर रावतलो. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आणि तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. आणि तुझ्या उजव्याक ससनाचे सुख. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. वगळा तुका जेजू. वगळा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. बशा मोगाच्या भावा बहिणीनो, क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावा बहिणीनो, पवित्र सभा प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी रूप देखलो सांत जॉन पॉल II ताणें पवित्र सभेक एक उलो दिलो. हर एका फिरगजेंत पवित्र येवकारिस्ताचें आराधन 1 घंटो म्हणी करूंक आनी पवित्र सक्रामेंता आराधनाक वेवस्था करूंक. बोमगाच्या भावा भयणीनो, कित्या पापा दुसऱ्यान हो एक उलो दिलो म्हूण सांगल्यार आमकां पवित्र सभेक ताणें जेजून सोडून गेल्ली आस्त खंडीत जावन रितो पोंड न्हय, वा जेजूची निर्जीव कूड न्हय, वा रुखाटाचो कुडको कुरीस न्हय, वा मनशांनी बांदली मजबूत खंडीत जावन देव मंदिरांय न्हय. बगार ह्या संवसाराच्या आखेरी पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणून बासोनी करण ताणें आमकां दिल्लें पवित्र येवकारिस्त. वाय द पावर हाऊस ऑफ द चर्च, पावर हाऊस. भोवमगाच्या भावा भयणीनो,
2020 आणि 2 वर्सां उपरांत ही पवित्र सभेंत साबार तराची कृत्यां साबार तराचे सोडून आणि इगर्ज मातेची चरित्र आमी वाचल्या जाल्यार साबार तनाचे कश्ट संकश्ट पवित्र सभेक आयल्या जाल्यार साबार इगोर्जो आनी कुरिसी आनी साबार याजक साबार धर्म भयणीक जिवेश मारला जाल्यार सांता भक्ताचे रगत या मातयेक वाडला जाल्यार पवित्र सभा आजुनी पवित्रतायेन आनी ती हालान आसतना धोलान आसतना आसा जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्या भावा भयणीनो याजका भावा भयणीत वरवीं न्हय पाप साहेबा बिस्पात वरवीं न्हय बागार मोगाच्या भावा भयणीनो आपण या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगी आसतलो म्हणून बासवणी करणं आजुनी जिवस वंड्याच्या रुपार जेजू आमचे संगे आसा देखून हांव आनी तुमी आसा कारवाराच्या DSCक तुमी गेल्यार पाद्र्याबाच्या घराच्या मुखार एक वाक्य बरोवन घाला तो थंय आसा देखून हांव हांगा आसा तो थंय आसा देखून हांव हांगा आसा जर तर जेजू वा सक्रामेंत एका फिरगेचेंत नातलो जाल्यार तो एक याजक थंय आसूंक साधना ती फिरगेच म्हणून आपोवंक साधना तर मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र सभा आज या पवित्र येवकारिस्ताक आमी 1 घंटोपणी कित्या आमी करची जाय म्हणून 12 कारणां दिता आनी पयलें जावन आसा तुजी आनी म्हजी गरज जेजूक आसा तुजी आनी म्हजी गरज जेजूक आसा कित्याक ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केला मोग करता त्या देखून मोगाळ भावा भयणीनो सांजुआंचो वांजेल पयलो अध्याय पयलें वाक्य सांगता देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच जनीत पुताक ह्या संवसारी दिलो कित्याक दिलो ताणें म्हजो आनी तुमचो मोग केला एगडे बरो दोळे दांपा हात जोडा सोम्या जेजूचो मोग खंयच्या तरान हांवें आनी तुवें बगला एक सोम्या जेजूच्या मोगा खातीर अर्गां दिवया दुसरें जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो कशें एक हांव वय सकाळी फुडें आपल्या भुरग्याक इस्कालाक धाडिल्ल्या वेळार पाटी सांजेर येता पर्यंत राखून रावता की तशें तस्सू म्हाका आनी तुका हें आपोवणें दिता आनी तो कितें करता हर एका दिसा घडये म्हजो भाव म्हजी भयण म्हज्या सरशी येता म्हणून तो म्हाका राखून रावता त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हर एका इगर्जेंत पवित्र सक्रामेंता मुखार एक दिवो पेटोवन आसा म्हूण सांगल्यार कितें करता तो दिवो तुका आनी म्हाका त्या दिवा सरशीन आपोवन हाडटा म्हणजे राखून रावता त्या देखून दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी तस्सू हें आपोवणें तुका आनी म्हाका दिता आनी राखून रावला केदाळा म्हजो भाव म्हजी सृश्टी म्हजी बहीण म्हजे सरशी येता गे म्हणून तो राखून रावला आनी तिसरें जावन आसा क्रिस्ताक तूं अदीक मोगाचो तूं अदीक मोगाचें आवयच्या गर्भांत रुपी जावचे फुडें तुका आनी म्हाका तो जाणा आसा तर मोगाच्या भावा भयणी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांवें एक वर पुणी खर्च करूंक तिसरें कारण जावन आसा तूं आनी हांव तुज्या आनी म्हज्या आवयच्या गर्भांत रुपीत जावचे फुडें तो म्हाका आनी तुका जण आसा त्या देखून तो
तुका आनी म्हाका आपोवणी दिता आनी चवथें तुवें क्रिस्त संगी क्रिस्ताचो सदरे मुखार करसूंचो वेळ सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर भेटोवचो जावन आसा. The time that you spend before the blessed sacrament is not a waste of time. It's not a waste of time. जावं बरो टीव्ही मुखार मोबायल मुखार आनी खंय हांवें आनी तुमी करसूंचो टायम मे बी a waste of time, but not before the blessed sacrament. सोम्या जेजूच्या मुखार हांवें आनी तुवें करसूंचो 1 घंट्याचो वेळ खंडीत जावन तो वेस्ट ऑफ टायम न्हय. तो बघा रे ह्या संवसाराच्या पातकां खातीर कशें जेजून सगळ्या ताचो जिवीत 33 वर्सां ह्या सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर ताणें भेटयलीं करशिलीं आनी निमाणे ते 3 घंटे वळवळ्या मदें त्या 3 किळ्यार 3 घंटे तो उमकळ्ळो जाल्यार फकत आनी फकत कित्या खातीर ह्या संवसाराच्या पातकां खातीर. त्या देखून हें म्हज्या उगडास करा म्हणटा आसतना आयताराचे 1 घंट्याचे मीस न्हय उगडास, आयताराचे 1 घंट्याचे मीस न्हय कायदो. बगार मोगाच्या भावा भयणी हें जावन आसा जेजू संगी 1 घंट्याचो वेळ जावं पुरो मिसाच्या पयलें नातल्यार मिसाच्या नंतर वा हप्त्या मदें जेजूच्या सदरे मुखार 1 घंट्याचो वेळ हांवें आनी तुमी करसूंचो कित्या खातीर म्हज्या पातकां खातीर न्हय. जावं पुरो हांव बरो मनीस बरी मनीस बरें जिवीत म्हजें आसा, म्हज्या कुटुंबाचें बरें जिवीत आसा, पूण म्हाका कळीत आसा म्हज्या सेरसामारा म्हज्याच कुटुंबांत म्हजीच भुरगीं जावं पुरो तांच्या पातकां खातीर, जावं पुरो म्हजो घरकार, जावं पुरो म्हजी भुरगीं, जावं पुरो म्हज्या सेरसामारा म्हज्या वाड्यांत म्हाका कळीत असलें कुटुंब पातकां जियेता जाल्यार म्हजो 1 घंटो वेळ ह्या संवसाराच्या पातकां खातीर हांव भेटयतां जेजूच्या त्या कठीण गायांत म्हजे गाय म्हज्या संवसाराचे गाय हांव अर्पितां. आनी 5वें जावन आसा मोगाळ भावा भयणी दीस आनी रात तो कळमीत नासतना पवित्र सक्रामेंतांत तुजे आनी म्हजे खातीर कोरसू 1000 आसा, कोरसू 1000 आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो एक फिरगज स्थापन जाल्या उपरांत ती फिरगज स्थापन जाल्या उपरांत 50 वर्सां जावन दीत 500 वर्सां जावन दीत पवित्र सक्रामेंत एकच एक दीस त्या फिरगजेतावन काडूंक ना. निमाण्या शुक्रारा समेत त्या आलेल्याच्या सोनवारा समेत पवित्र सक्रामेंत त्या जाग्यात काडून आनी एका विशेवाच्या जाग्याक वेला शिवाय पवित्र सक्रामेंत नासतना 50-500 वर्सां एका इगर्जेन जाल्यार पवित्र सक्रामेंत नातलो दीसच ना. कळमीत नासतना दीस आनी रात सो जेजो पवित्र सक्रामेंतांचे म्हाका आनी तुमकां कितें करना आसा तो राखून आसा, तो म्हाका आनी तुजे खातीर त्या पवित्र सक्रामेंतांत तो आसा. तर सकाळां एक घडी बर दिमी घालया. God does not want our emails. God does not need our emails. God needs our नी-मेल्स. आज जेजूको आमचे ईमेल नाका, आमच्या दिंब्येर पडून नी-मेल जेजूक धाडया आनी सांगया जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता. तुज्या मोगा खातीर हो वेळ हांव करसूंक हांगा आयला. त्या देखून भोव मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हजे आनी तुमचे दीस ह्या सक्रामेंतांत आमी घालया. आनी हांव एक कन्नडांत एक गीत गायता, तुमी सगळ्यांनी तें गावचें आनी आमचें जिवीत सोम्याक समर्पूचें. अप्पा तंदेये शरणं शरणं, अप्पा तंदेये शरणं शरणं. सगळा हात जोडया, दोळे धांपया.
तिशीनेशीन पळोवचें नाका. आमची सगळी नदरी सदरी जेजू मुखार आनी आमची दीस त्या सक्रामेंता मुखार कंसया आनी म्हणी अप्पा बाबा ತಂದೆಯೇ बाबा ಶರಣಂ म्हाकाच समर्पिता. अप्पा ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣ. अप्पा ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಶರಣ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಶರಣ. ಸಕ್ಕಡ ಅನೇಕ ಬುಟ್ಟಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಸಕಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವೆವು. ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವೆನು. ಸಕಡ ಆತಾಂಚೆ ಉಬಾರ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಸಕಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಯೇಸುವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವೆವು. ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವೆವು. ಅತ ಸಕಡ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣ ಶರಣ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣ ಶರಣ. हाथ जोड़िया. परात्परा प्रभुवे परात्परा प्रभुवे सदमला स्वामिये सदमला स्वामिये ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವರೇ आमच्या हाते सोम्यात यशे दर्या आम्ही अप्पा ತಂದೆಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಶರಣಂ ಶರಣ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಶರಣ
शरणं पावनात्मने शरणं शरणं हालेलुया 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 तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू उगडा तुका जेजू सोम्या जेजू तुझ्या आशीर्वादाचो शिवर तुझ्या रक्ताचे आशीर्वाद या आमच्या भावा भयणीतय तुझ्या आशीर्वादाने म्हाका आनी तुमकां सोमी जेजू राखून दे म्हणून मागया आनी गावया गुण करचे पवित्रता तुझ्या पवित्रता तुझ्या गुण करचे सगळा गुण करचे गुण करचे पवित्रता तुझ्या गुण करचे आपण जेजू आपण जेजू तुझ्या पवित्रता तुझ्या आपण जेजू सगळा आपण पवित्रता तुझ्या पवित्रता तुझ्या आपण जेजू हालेलुया 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 दोळे दंफ्या आमच्या कष्टांचे जिवीत आमच्या दुःखाचे जिवीत आमच्या पिडेचे जिवीत आमच्या अस्कतपणाचे जिवीत आमच्या कुटुंबांत ना समाधान असचे जिवीत रागाचे मोसराचे जिवीत सगळे सोम्या मुखार हाडया आज मोगाळ बाबा भयणी सा लोरेसाच्या मजतीन या पुणशेताच्या त्या पवित्रकायेच्या मजतीन तूं आज हांगा खंयच्या उद्देशाक आयल्याय तो उद्देश सोम्याच्या पांयां दवर सोमी आज तुका आनी म्हाका सांगता मोगाळ बाबा भयणी तुजे कश्ट हांवें पळयल्या ते तुजे दूख म्हाका कळीत आसा तुजी दुकां हांवें पळयल्या ते तुज्या घरांत आसचें तेंतेच हांव पळयला एक आवय जावन एक बापूय जावन एक भुरगें जावन तुवें बगचे तसले आटे विटे हांवें पळयल्यात बाबा भयणी खंडीत जावन हांव खंडीत जावन असाद जाल्लो साद करचो तसलो देव तुजे मुखार आसा तुजी पातयेनी हांव पारकिता तुजो विश्वास म्हजेर कंसय म्हणून हांव आशेता मोगाळ बाबा भयणी तुवें म्हजे मुखार करचोसो वेळ म्हाका आनी तुका अमूल्य जावन आसा त्या देखून आज आमी सोम्याच्या मुखार एक गांडो पवित्र सक्रामेंतांत हांवें कित्याक करची जाय म्हणून ह्या वेळार आमी समजून घेता आनी बश्या मोगाच्या भावा भयणीनो मुखार सरून बारांतलें सोवें कारण आयताराच्या मिसाक मात्र गेल्यार पावना मोगाच्या भावा भयणीनो
वी आर ओनली कन्फाइंड एज ए संडे क्रिश्चियन्स इल्ले सर्तीक आसा जाल्यार इगर्जेंत इल्ले सर्तीक आसा जाल्यार आमकां इल्ले बेजाराय जाता, इल्ले पुरपुरे सूर जाता. पाद्र्या पासो शर्माव इल्लोसो चड जालो जाल्यार इगर्जेंत कले इल्ली दुसरे चटवटिके आसा जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्या भावा भयणी ते सगळे आमच्या बऱ्या खातीर आमकां लागीं हाडच्या खातीर. त्या देखून केवल आयताराच्या मिसाक गेल्यार पावना, 1 घंटो वेळ मिसाचो न्हय. पवित्र सभा आमकां आशेता बागार वैयक्तीक पर्सनल एनकाउंटर विथ युअर लॉर्ड. कितलो वेळ तूं वैयक्तीक तरान तुज्या जेजू संगी तूं करशिताय. कित्याक तुका 24 वरां दिसाची दिल्यांत, 24 वरां विसारिना देव तुजे लागीं. फकत 1 दिसा 24 वरांत 1 अर्दो घंटोचो वेळ सोमीत आज कुटुंबांत मागण्यांत करसूनचो वेळ आज उणो 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 जावन आयला, उणो 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 जावन आयला. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या देखून पवित्र सक्रामेंत ह्या पूर्ण स्थळांत, ह्या पूर्ण क्षेत्रांत 1 घंट्याचें आराधन, 1 घंट्याचें आराधन निरंतरी करचें. त्याच कारणा खातीर आयल्या मीस पेटयल्या आंगवण केलो गेलो न्हय. बागार पवित्र सभा आज आशेता हर एका फिरगजेंत, हर एका इगर्जेंत 1 घंट्याचें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. कित्या हांवें सांगलें, Christianity does not exist without the Lord blessed sacrament. तो थंय आसा देखून हांव आसा, तुमी आसात. तो आसा देखून हे सगळें पूर्ण स्थळ आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी, सोवे आयताराचे मिसाक मात्र गेल्यार पावना. इल्लोसो तरी चड वेळ वैयक्तीक करसूंक 7वें ताच्या सत्रे मुखार तूं तुजो वेळ करशितना तुजे आत्मीक वाडावळ जाता. त्या देखून ह्यो वेळ ताच्या मुखार करशीत आसतना ताका नाका तो वेळ, तुका जाय. कित्याक जाय म्हूण सांगल्यार तुजी आत्मीक वाडावळ जाता, आत्मीक वाडावळ जाता. मोगाच्या भावा भयणी, बरो एक शर्माव, बरो एक प्रसंग येवचो एका याजकाच्या ऑफिस रुमांत न्हय. बागार सक्रामेंताच्या मुखार जर तर हांव इल्लोसो वेळ करशिता, एक बूक आनी पेन आनी एक बायबल काडून बसता जाल्यार थंय येतात उतरां. मोगाच्या भावा भयणी, कोण दिता? तकलेत हांव येना, जेजूच्या त्या आशिर्वादात हांव मेळटा. त्या देखून बसू इगर्जेच्या त्या सक्रामेंताच्या मुखार तुजी दुकां, तुजे कश्ट संकश्ट सगळें कितें जाता हाळू जाता. आनी 8वें, ह्या संवसारांत तुवें करसूनचो अमूल्य वेळ तुज्या इश्टा जेजू संगी, तुज्या इश्टा जेजू संगी. मोगाच्या भावा भयणी, तुमी एक कंतार आयकलां, सगळ्या भाशेंत तर्जुम जाला. तें गीत आमी आयकलां. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. जे कोंकणींत कशें तें? दुर्लभ जेसू मोगर उठा, कितलो मोग इष्टम सो. कन्नडांत येसु येमागिंत मित्रा ಎಂತ ದಿವ್ಯ कुवारा. त्या देखून ह्या संवसारांत तुवें करसूनचो अमूल्य वेळ खंय तुज्या इश्टा जावन आसच्या जेजू संगी. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या देखून तुजो इश्ट तुका कितें करीत? मोस करीत. तुका जल्म दिलो आवय बापय समीत तुका कितें करीत? थोडे बटी ती विसरून सरतीत, ती तुका मोस करतीत. तुज्या संगी फाटी फुडें तुजे रगत तुजेंच रगत जावन आसचें भाव भयणी तुका मोस करतीत. पूण एकलो मात्र तुका
ससनाच्या ससनाक मोस करिना तसलो एकलोच एक इश्ट ह्या संवसारांत आसा जाल्यार तो जावन आसा जेजू. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी 8वें जावन आसा तुवें ह्या संवसारांत तुवें ताणें दिल्लो वेळ तूं करसिताय जाल्यार पप्पांत बारांत वा थंय हांगा क्लबांत आनी थंय हांगा टीव्ही मुखार करचुंच्या बदलाक अमूल्य वेळ सोम्या मुखार करशी. इट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टायम. आनी मोगाच्या भावा भयणी 9वें जावन आसा सुर्याची किरणां तुजे वयर पडल्या शिवाय सुर्याची दाव कितें म्हणून तुका समजना. जर तर आज सुर्याच्या किरणाक तूं तुजें सगळे जीव तूं ओपशितल्यार मात्र सुर्याची दाव कितें म्हणून तुका कळीत जाता. तशींच मोगाच्या भावा भयणी पवित्र सक्रामेंता मुखार तुवें बसल्या करीत पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार तुवें बसल्या करीत क्रिस्ताचो अनुभव कितें म्हणून तुका कळीत जावचो ना. कळीत जावचो ना. गॉड एक्सपिरियन्स क्राइस्ट एक्सपिरियन्स वेर वील यू गेट. यू विल गेट ॲट हिज प्रेझन्स. तुझ्या सत्रे मुखार जेजू म्हाका कितें आसा म्हाका सुशेग आसा म्हाका सुशेग आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सक्रामेंतांत हांव वळता सक्रामेंतांत हांव वळता आशिर्वादाचो शिवर आनी तो आशिर्वादाचो शिवर घेवंक हांव आनी तुमी हांगा आसाव जाल्यार खंयच्या दृश्टेन खंयच्या नदरेन खंयच्या परिस्थितीन हांव आनी तुमी आसाव. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी सुर्याच्या किरणां त्या वोत कितल्या पयस तावन ती कितल्याशा मैला पयस तावन ती आमकां कितें दितात आमकां एकादाराचो दग दिता अनुभव दिता. तशें पवित्र सक्रामेंतार मुखार तूं बसची जाल्यार तो जेजू कितें दितलो तुका ताचो अनुभव दितलो. आनी 10वें जावन आसा जर क्रिस्तस कुद्दू आतां हांगा आजार आसा जाल्यार जर तर क्रिस्तस हांगा म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसत जाल्यार हांव आनी तूं गांठ्या काटल्यान हांगाच रावण हांगी ताका मेळोवंक पोर पापसाय बायलो न्हय. खंयतान लोक कितले कर्स कर्ण त्या बारिणाक वचोवन हांगी. तशें जेजू जर तर हांगा आसत जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी हांव आनी तूं कोणी ना म्हणून वचोंक साद सागी. वा म्हजो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आज 1 घंटो आराधन आसा म्हज्या इगर्जेंत म्हणटा आसतना आमची मानवभाव कितें आज आराधन आसा अर्दो घंटो काडटा पाद्र्यापू इल्लो सोडत काडटा इल्लो आराधन जाल्या मागीर या मिसाक आराधन जाल्या मागीर या नाही खंडित नाही. आणि ते तशें आसूं दी मोगाच्या भावा भयणीनो सक्रामेंतांत या पवित्र सक्रामेंतांत आसो जेजूस परस म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत हर एका पवित्र येवकारिस्तांत आमी त्या जेजूक सेवताव नेंगी मोगाच्या भावा भयणी. त्या काळजांत त्या पवित्र सक्रामेंतांत हे कशें पवित्र सक्रामेंत की तशेंच म्हजें आनी तुमचें काळीज म्हजें आनी तुमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर मोगाच्या भावा भयणी. त्या पवित्र आत्म्याच्या मंदिरांत त्याच जेजूक पवित्र येवकारिस्तांत आमी सेवताव. आनी खंय आसा पयले पवित्र येवकारिस्ताचें तें ब्लेसड साक्रामेंट Mother Mary's womb was the first tabernacle which bore Jesus. मोरयेचें गर्भ जावन आसलो मोरयेचें गर्भ सांबाळ जावन आसलो पयले ह्या संवसाराचे पवित्र टाबरनाकल जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी. आनी तेंच जावन आसा त्याच टाबरनाकलाक तूं आनी हांव हर एका मिसांत त्याच जेजूक आमच्या ह्या जीव म्हणल्या टाबरनाकलाक आमी काण घेवन हांवगी. तर आमी कशें त्या टाबरनाकलांत काण गेल्ल्या जेजूक आमी काण घेवन चलतेच रावचें आनी भायर वचून कितेंगी करचें. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी
ही गरजेंत जोडुल्ले हात ही गरजेंत जोडुल्ले हात पवित्र सक्रामेंता मुखार जोडुल्ले हात भायर येत आसतना कितें जायजे उक्तें जायजे खंय मोगाच्या भावा भयणी कित्या उक्तें जायजे कित्या म्हूण सांगल्यार जेजू सांगता हांव भुकेल्लो मातेवाचो वांजेल 25वा अध्याय तो सांगता हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेलो म्हाका पिवंक दिलें हांव विंगो आसलो म्हाका तुमी न्हेसोवंक दिलें आमचे हात भायर वेता आसतना उक्तें जायजे सोम्यान आमकां दिल्लो मंदामेंट द मिशनरी मॅन्डेट सोम्यान दिल्लो मंदामेंट आमी आमच्या काळजां मनान आमच्या जिवितान जारी करूंक आमी भायर वेता आसतना त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी जर तर क्रिस्त कुद्दू आतां हांगा हजर आसात जाल्यार हांव आनी तुमी धांवूंक साध्य आसा गे कितलो वेळ जाल्यार ताच्या सद्रे मुखार ताच्या त्या पवित्र सक्रामेंता मुखार करसूंक आमी फाटी फुडें करता गी ना त्या देखून बोगाच्या भावा भयणी ह्यो 1 घंटेचो वेळ सोम्याच्या सद्रे मुखार सोम्याच्या त्या मुखामळा मुखार सोम्याच्या त्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी करशीत आसतना इकरावें जावन आसा क्रिस्ताच्या कृपेन आमकां आमच्या काळजा आनी ताच्या काळजा सारकें करूंक आशेता जेजू कितें करूंक आशेता म्हजी आनी तुमची गायिल्लीं बुकेल्लीं कश्टांत आमची काळजां ताच्या काळजा सारकीं करूंक आशेता ताचें काळीज कशें जावन आसा ताचें काळीज जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी ताचें काळीज जावन आसा खालतें बोळें ताचें काळीज जावन आसा खालतें बोळें मोगाचें बोगसान्याचें आनी निमाणें 12वें जावन आसा जेजू ताचे विस्तारिल्ले हात तुका आनी म्हाका कितें करूंक आशेता पोटलून धरूंक आशेता हर एका मिसान हर एका आराधनान जेजू आपले हात विस्तारून म्हाका आनी तुमकां आरावंक आशेता कित्याक आरावंक आशेता कित्याक म्हूण सांगल्यार वेचीक पूत हांव आनी तूं ताचे तावन पयस गेल्या ताचे तावन आमी फळाफळ घेतला ताचे तावन आमी कितें केलां ताचे तावन आमी वांटो काण गेला कसलो वांटो जिविताचो वांटो सोम्यान म्हाका आनी तुमकां एक जिविताचो वांटो दिला ह्या जिविताचो वांटो हांवें आनी तुमी काण घेवन कितें करूंक पावल्या ह्या जिविताचो वांटो आमी आज खर्च करूंक पावल्या कसलो खर्च त्या वेचीक पुतान ताचें जिवीत कितें केलें नाली सायक विबाडलें ताणें कितें केलें ताणें कर्णांतलें पुरा केलें आनी ताचो वांटो काण घेवन तो फळाफळ गेलो आनी तशें आज ह्या जिविताच्या वांट्याक सोम्यान बरल्यांत तालेंता सोम्यान बरला सोबाई सोम्यान दिलां सगळें आनी आमी कितें केलां आमी कितें करता आसां आमी तें काण घेवन जाय जाल्ले बरें जियेता खर्च करना आसां आनी आज त्या सोमी जेजू पवित्र सक्रामेंतांत हर एका आराधनाळार तो कितें करता ताचे हात विस्तारून म्हजो भाव म्हजी भयण केदाळा म्हजे थंय पाटी येता म्हणून तो राखून आसा तर सगळां आमी दिंबी घालया परत ही 12 अंश 12 वाक्यां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हांव आनी तुमी कशें आमी पूर्ण करना आसा कशें आमी पूर्ण करना आसा आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवया आनी आराधनाचें परत एक गीत गावया दोळे दंप्या तुमी आयिल्लो वेळ तुमी करशिल्लो वेळ तुमी करशिल्ले पयशे तुमी आज ह्या पूर्ण स्थळाक आयल्यात जाल्यार एका उद्देशांत आयल्यात आनी तो उद्देश जारी जायचे तुमी खंडीत जावन सोम्याक तुमकांच समर्पण दिवंक जाय आनी मागूंक जाय आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवंक जाय सोम्याचे आमी पातकां आमची तूं बोगशी म्हणया सोम्याचे आमी पातकां आमची
आमची तूं बक्षी सकड़ा सोमियाचे सो हांव पातकी पातकामोची तूं बक्षी सकड़ा सोमियाचे सो हांव पातकी पातकामची तूं बक्षी आमचे हात आमच्या अंतस्करणाचे जडती करच्या संकेतान हांव पातकी म्हणून वळखून घेवन बाबा तुका आनी देवाक विरोध हांव गेला तुजो पूत म्हणून सांगूंक हांव योग्य न्हय तुवें दिल्लो वेळ तुवें दिल्लें सगळें हांवें अन्याय करून अनीत करून हांवें विबाडला हांव पातकी जावन आसा म्हणून आमचो गुन्यांव आमी वळखून घेवया आमचो अपराध आमी वळखून घेवया आमची पातकां आमी सोम्याच्या ताब्यान दिवया थंय फाटल्यान याजक आसा ते साद जाता जाल्यार थंय वचून कुमसार जावया आमचे गुन्यांव आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी म्हणया सोम्याची सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी गुन्यांव आमचो आमी वळखून घेताना सोमिया आमकां तूं बक्षी वेचीक पुता परी फाटी येताना सोमिया आमकां तूं बक्षी कालत्या काळजान आनी दुखेस मना काकुळती तुज्या अतृक्ताना सोमिया आमकां तूं बक्षी सतरा तूं बऱ्या सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सकड़ा सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी अर्ध्या वेळा दोरया सुकून गेल्ल्या बकऱ्या परी कश्टांतान सोमिया आमकां तूं बक्षी पाश्चातापान आमी जिणी बदलताना सोमिया आमकां तूं बक्षी पातकी जिणेक पाड करतना पात घडून दूख पावतना सोमिया आमकां तूं बक्षी सकड़ा तूं बर सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सकड़ा सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी जाके वापरी जिणी बदलूंक काशेतान सोमिया आमकां तूं बक्षी दाविदाच्या पुता काकूत कर म्हणटान सोमिया आमकां तूं बक्षी पातके स्त्रिये परी रडतना दुकां दोळ्यांनी भरतना सोमिया आमकां तूं बक्षी सकड़ा सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी सोमियाचे सो आमी पातकी पातकां आमची तूं बक्षी ग्रेस्तर नाट्या परी कंतिश्ट जाताना सोमिया आमकां तूं बक्षी मोजा देवा मोजा सोम्या म्हणटाना सोमिया आमकां तूं बक्षी मोजा पातक्याची काकूत कर्म हरदे बोडो आमी मागतना सोमिया आमकां तूं बक्षी
सोमिया जेजू आम्ही पातकी पातका आमची तोडची सगळा सोमिया जेजू आम्ही पातकी पातका आमची तोडची हालेलुया 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 वर्गां तुका जेजू वगळा तुका जेजू स्तुती महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 उभे रावया मगाच्या भाव बहिणीनो लुकाचो वांजेल 5 अध्याय काढा लुकाचो वांजेल 5 अध्याय वळ 17 तावन 22 पर्यंत सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या एक दीस जेजू शिकवण दिवन आसता फारिसेव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले गलिले आनी जुदेया प्रांताचे हर एक हळ्ळे तावन आनी जेरुसलेम शारा तावन ते आयिल्ले गुण करची दैवीक सक्त ताचे थंय आसली तेन्ना आर मारल्ल्या एक मनशाक ताच्या हांतुळणा समेत थोडे जण उखलून हाडून आयले ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले पूण लोकांचे केटी निमती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना तवळ ते पाक्यार चडले आनी पाकें सोडून पिडे घराक आंतुळणा समेत तांणी जेजू मुखार जणां मदेंच दबयलो जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्त लागीं म्हणालो इश्टा इश्टा तुजी पातकां तुका बक्षली हें आयकून शास्त्री आनी फारिजेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले ह्या तरान देवनिंदा उलयतलो हो मनीस कोण देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणें पातकां बक्षयेत पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांच्या लागीं म्हळें तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसलें चिंतना आठयतात खंयचें चड सोंपें तुजी पातकां तुका बक्षलीं म्हणचें की ऊट आनी चल म्हणचें तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक त्या आर मारल्याक तो म्हणलो हांव तुका सांगता उठ गे तुज्या अंतरणांनी चल तुज्या घरा तक्षणच ताचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो तें अंतरण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्त बोमगाच्या भावा भयणीनो हांव मागतां हांव बोडयतां हांव मागतां हांव बोडयतां पूण आवाज मात्र जाता उक्तय जायना मागलेंय मेळना कित्याक हांव मागतां मागतां बोडयतां बोडयतां हांवें मागलें म्हाका मेळोंक ना वा मेळना कित्याक सोंपें खंडीत जावन सोंपें मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर मागलें सगळें देवान म्हाका आनी तुमकां दिल्लें तर आज खंयच्योय गरज्योय उक्त्यो आसच्यो नात खंयची पुणशतां ती असली मागणी चलची गरजच नासली तर कितें जाता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज वाचल्या ह्या एका वांजेलार मात्र आमची नदर कंसोवया आनी तें वांजेलाचें तें तितलें वाक्य मात्र आमी समजून घेवया मोगाच्या भावा भयणीनो हांव तुमकां वाचलें एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसता
फारिजेव आणि शास्त्री तांचे भोवती बसून असले. कोण बसून असले? कोण? जोर सांगा, कोण? फारिजेव आणि शास्त्री. फारिजेव आणि शास्त्री सिनागोगात बसून असले. ते कित्या बसून असले? ते कित्या बसून असले? देवाचे वैगे खंडित नाही. ते देवाचे उतर ते ऐकून घेऊन असले. ते किती आयले? तर किती आयले? ते आयिल्ले कित्याक गोत्ते? आम्ही थोडे पटीन थोडे आसात इगर्जे सगळं आयताराची इगर्जे किती येतात चिंता तुम्ही? येतात ते ना? सगळं आयताराची इगर्जे किती वसानात येतात. कित्या येतात? ताका म्हणटात चर्च इज नॉट ए मीटिंग प्लेस. चर्च इज नॉट ए मीटिंग प्लेस. इगर्ज खंडित नाही. आमच्या सैर्या धैर्यांक आमच्या इष्टा मंत्रांक मेळोंक येसो जागो. चर्च इज नॉट एट ऑल ए पॅशन परेड. इगर्जेक आम्ही आमची नालिसायची वस्तुरा मुस्तायकी घालणं, मंगार शिंगार घालणं इगर्जेक याचे आम्ही पॅशन परेड की नाही. त्या देखून तशेंच मोगाच्या भावा बहिणी ते फारिसेय आणि सादुसेय सिनागोगाक आयिल्ले फकत आणि फकत जेजू ते सूक इसून काडूंक. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. त्या देखून मोगाच्या भावा बहिणीनो थंय मुखार सांगता जुदेवा प्रांत खंयच्यान आयिल्ले पळय. गालिलेया आणि जुदेया प्रांताचे हर एक हळ्ळेतावन आणि जेरुसलेम शारातावन ते आयिल्ले. आणि मुखार थंय लुकाचो वांजेल सांगता साडण्ण तो सांगता गुण करची दैवीक सक्त तांचे थंय आसली. ताचे थंय आसली. गुण करची सकत ताचे थंय आसली. जेजू थंय आसली. पूण निमाणे जात आसतना ह्यो वांजेल निमाणे जात आसतना कोण गुण जाल्ले? कितले जण गुण जाल्ले त्या दीस? एकलो मात्र गुण जाल्लो. कोण गुण जाल्लो? आर मारलो मात्र गुण जाल्लो. तर थंय सांगता पळय गुण करची सकत थंय आसली जेजू लागीं. ताच्या पयलें जेजू वाटेर सोलोवन येता आसतना दोगलो आपडले पुरा गुण जाल्ले वय की न्ही? ताका आपडल्यार पुरो. आणि त्या दीस कितलो व्हडलो जम. आणि सांगता पळय लूक सांगता त्या जम्या निमती तांकां जेजू हांगा आसा ते वोतय आसात खंयगी तांकां आपडोंक समीत जावना तितलो जम आसलो. गोसोनी आसली, सक्कडी आसलो. लूक सांगता लुकाचो वांजेल सांगता त्या दीस मोगाच्या भावा भयणी तो आर एकलो मात्र गुण जाल्लो. कित्याक म्हण सांगल्यार सबार आणि सबार सादुसेव फारिजेव लोक त्या दीस गुण जाय म्हणून आयिल्लो नाही. कित्या आयिल्लो? तो आयिल्लो जेजू थंय सूक विंचून काडूंक, सूक सोजूंक. त्या देखून बोगाच्या भावा भयणी हांव सांगलें न्ही आमी इगर्जेक गेल्ले तक्षण वाराधना गेल्ले तक्षण मागलें हांवें कितेंच मेळोना. जर तर तशें जाल्लें जाल्यार तुमी बसले बांक कितल्या तेंपतावन ते हांगा आसात इगर्जेंतच आसात वय की न्ही? तुमी बसले बांक हे कुंदे हे नळे हे फॅना हे कितल्या तेंपतान आसात. त्या देखून सांगता एक बरयना रे बाय मियर गोईंग टू ए चर्च, बाय मियर गोईंग टू ए टेम्पल, बाय मियर गोईंग टू ए मॉस्क यू नीड नॉट बी ए कॅथलिक मुस्लिम हिंदू. तूं देवळाक तूं इगर्जेक गेल्ले तक्षण सगळें तुका एक बरो क्रिस्तांव एक बरो हिंदू बरो एक मुस्लीम तूं जायचे म्हूण ना. तूं जावंक साध्य ना.
खंयच्या मानवभावान तूं येताय, खंयच्या दृश्टेन तूं येताय, खंयच्या विश्वासान तूं येताय, कितल्या पातयेन तूं येताय, त्या पातयेनेक लागून तुका जावं दी आनी ह्या पूण शेताक आयिल्ल्या कोणाकच जावं दी. तो जेजू कितें करता, आपडता, आशिर्वाद दिता आनी कितें करता, तो तुवें मागल्लें खंडीत दिता. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगा हांव न्हय, हांगा एक याजक हांव न्हय, खंडीत जावन हांगा तूंय न्हय, तुझ्या आणि जेजूच्या मध्ये आसा न्ही. फकत तुजो विश्वास आणि तुझे सोबीत सुंदर जीवन. त्या देखून खंडीत जावन मोगाच्या भावा भयणी, हांव मागतां आनी हांव मागतां, हांव बडयतां, हांव उपास करतां, हांव दंडवण्यो करतां, हांव वाती पेटयतां, हांव काणीक दितां, हांव दाण दितां, हांव कितें करतां जाल्यार म्हाका मागलें मेळना. तर एक घडी बर फाटीं गुवोन पळय. टर्न बॅक अँड सी. तुझ्या जिवितांत एक घडी बर फाटीं गुवोन पळय. आनी फाटीं गुवोन पळयत आसतना तुजी पाट तुका दिसना, खंडीत जावन तुजी पाट तुका दिसना. फाटीं पळय म्हणटा आसतना आज देवाचें उतर कितें सांगता, तुज्या फाटल्या जिवीत पळय. कित्याक स्वामी जेजू सांगता, खंडीत जावन देव सांगता, इजाया ब्रावादेच्या ग्रंथांत सांगता, तुझे कश्ट पळयनातले बरी, म्हजे दोळे खंडीत जावन कुर्डे न्हय बावा, कुर्डे न्हय. तुझे कश्ट पळयनातले बरी, म्हजे कान केप्पे न्हय. तुका आपडनातले बरी, म्हजो हात आकोडलेलो हात न्हय. बागार कितें जालां म्हूण सांगल्यार तुजे आनी म्हजे मदें एक वणंद तुवें बांदल्या. कसली वणंद त्या देखून कसली वणंद आसा म्हणून एक घडी भर गुवण पळय. त्या देखून मागतां बडयतां, कितें उक्तें जायना, कित्याक उक्तें जायना. खंय एक वणंद आसा, तुज्या कुटुंबाची वणंद कसली, तुज्या भुरग्यांची वणंद कसली, तुज्या वैयक्तीक जिविताची वणंद कसली म्हणून एक घडी भर फाटीं फुडें पळय. कोणाचो शिराप कान घेवन हांव देवाच्या मुखार आसा. कांय ना तुवें कितें करताय, तूं बली भेटयताय, तूं होम बली भेटयताय, तुजी बली म्हाका नाका. तुज्या आबेला भावाचें रगत आज म्हाका कितें करता, तें बोब मारता. त्या देखून फाटीं गुवन पळय. कोणाचो शिराप, कोणाच्या जिवितांत तुजें रगत तूं वाळयत आसाय, तांचें रगत वाळयता. एक घडी भर फाटीं पळय. त्या देखून भोवमगाच्या भावा भयणी, त्या देखून तूं काणीक भेटोवंक घेता आसतना कोणाक म्हणी तूं काणी, देवाचें उतर सामा सांगता, तुका न्हय, तूं मस्त जाणाडे रागार आसूं बरो, पूण तुजे वयर कोण म्हणी रागार आसा म्हूण जाल्यार तुजी काणीक थंयच सोडू, ती काणीक भेटोवंक वचनाका. देवाचें उतर कठीण आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर कठीण आसा. तूं थंयच सोडू आनी फाटीं वचून राजी जायना शिवाय तुवें कितलें बडयल्या रे, तुवें कितलें मागल्या रे, कितेंच जायना मोगाच्या भावा भयणी. त्या देखून जेजू तुजे तेवून आशेता कसलें काळीज, तुजे तावन आशेता खंडीत जावन जेजू तसलें मोवाळ्याचें काळीज, जेजू तसलें एक खंडीत जावन पश्चाताप पावचें तसलें काळीज. जेजू खंडीत जावन तसल्या पश्चातापाच्या जिविताक आशेता आनी सांगता. कितें सांगता, जेजू त्या आर मारल्याक गूण जावं दी म्हणून सांगलें गी. कितें सांगलें, तुजी पातकां तुका बोगसून दिते. जेजूक कळीत आसलें, जेजू खंडीत कळीत आसलें, जर तर अजाप जायते जाल्यार, ताका बरें जायचें जाल्यार ताची पातकां जावन आसात एक वणंदू, ताची पातकां जावन आसात आडकळ, ताचे जिविताचे अन्याय जावन आसात ताका आडकळ. त्या देखून तें बगसत जाल्यार खंडीत जावन हाका आपापीच बरें जातलें म्हणून. त्या देखून भोव मोगाच्या भावा भयणी,
ताका आडल्लें जाल्यार कोणे ताका आडल्लें जाल्यार कोणे साबार जाणां सांगतात साबार जाणांनी सांगोंक पुरो कारकोळ वचू एक वात पेटय बरें जाता खंडीत बरें जाता खंडीत बरें जाता कालनी पोरणी सोमारा हांव बासरी कट्टेंत म्हाका एक कोपेल आसा सुमार 50 वर्सां आदीं आमच्या मलगड्यांनी बांदलें सालोरस बापाचेंच कोपेल ह्या वर्सा ताचो जुबलेव आसा हांव त्या इगर्जेचें इल्लें श्रमदान करूंक इल्लें लोकांक इल्ला वट्ट कर्ण पोर सोमारा दीस आमी श्रमदान करनासल्ल्या एक 10-15 जण हांव तांचे संगी आसलो एक ल्हानशें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां कसलें सोबीत घडीत थंय घडलें म्हूण सांगल्यार सुमार एक 11:30 वरां जाताना एक पाडी एक गायरूम पाडी म्हणटा कळ्ळें पाडी म्हळ्यार कळटा न्ही एक पाडी बरें करून बोव मारून धांवून आयली आनी थंय आमच्या त्याच वाड्याचो एकलो प्रतिनिधी ताचें नांव लॉरेन्स ताचे सरशीन वचून ताका लेवोंक सुरू केलें रे देवा ह्या पाडयेक कितें जालां म्हणून आमी सगळां काम सोडून अशें पळयता तो म्हणलो फादर ही पाडी कोणेंगी आमच्या घरांत ताचें घर इगर्जेंत सुमार 18 मैलां पयस आसा 18 मैलां पयस ते रावतात आनी थंय कोणेंगी ती पाडी बोर्नगान येवन आयल्यात चोरल्या पाडी आनी ती पाडी थंय येत आसतना त्या दीस आमी काम करता आसतना ताचे कडेन वचून ती बेंबेता आनी ताका लेवता तितलें जाताना तो म्हणलो फादर कसलें एक अद्भुतूच घडलें आज कालें सायबा सकडी आसले आमी फादर ही पाडी म्हज्या बायलेक मस्त मोगाची भुरग्या बरी ताणें पोसलें ताणें सांगलें ही पाडी मेळत जाल्यार सालोरस बापाक हांव वाती पेटयतां आनी ती पाडी ते जवळ 1.5 म्हयन्यांत कितलेशे पटी गरजेक आयल्या पोर सोमारा आमी थंय काम करता आसतना थंय बेमेण धांवून आयली आनी उपरांत ताणें बायलेक सांगलें ती कितल्या 18 मैलांत परतून रिक्षा करून आयली ते एक सीन पळय आसलें मोगाच्या भाव भयणीनो मन जातीचो मोग ती ताची बायल थंय तितल्या पयसान येतानाच हांगा एक बोब मारून ती पाडी धांवली आनी चक्कडांक आमकां इतलें दोळ्यान दुखां आयलीं म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सिंपल फेथ ऑफ युअर्स आमचो भावार्थ आमचो सालोरस बापा थंय आसलो आमचो भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो एक वात पटयल्यार बरें जाता खंयच्या मानवभावान खंयच्या स्पिरितान खंयच्या विश्वासान आमी तें करता आनी त्या देखून हांवें सांगलें खंडीत जावन जेजू आमचे थंय आशेता द सिंपल फेथ मोगाच्या भाव भयणीनो व्हडले जेजू आशेना आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ स्मॉल लिटल थिंग्स त्या देखून आज ह्या पवित्र स्थळाक हांव आनी तुमी खंडीत जावन आयल्या आमचें उणेपण आमचें कश्ट दूख संकश्ट काण घेवन आनी कोणें हांवें कित्याक सांगलें म्हूण सांगल्यार हांगा मस्त जाणांक हत्तुरुक पोले एड्ड्या पुंडू आनी तशेंच जाल्लें आज तो आरेगार मनीस तो येवना कालें केलें तांणी कोणें 4 जाणांनी हाडिल्लें मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हाडिल्ल्यांक मुखार येवंक जावना आनी तांणी कितें केलें नळे वयर सोडून तांची परिस्थिती पळया त्या वेळार लिफ्ट नासलें मॅट हाडलीं गी खालें गी कितें गी कशें तें वयर सोडलें गी कशें तांणी देंवयलें गी आनी तांचो भावार्थ पळया मोगाच्या भावा भयणीनो तांचो भावार्थ पळया तांणी जेजू मुखार ताका देंवयता आसतना ताका बरें जाताच आनी जेजू बरें करतलोच म्हणल्या भावार्थान तांणी मागलें आनी तशेंच जालें मोगाच्या भावा भयणीनो त्या देखून जेजून सांगलें इश्टा तुजी पातकां तुका भोगसलीं म्हणल्यार आमच्या जिवितांत पाटी पळोवंक जेजू आज आमकां आशेता ह्या पवित्र स्थळाक 25 कितल्या पटी हांव आनी तुमी आयल्यार हांव बडयतां हांव मागतां म्हाका मेळना म्हूण सांगल्यार फकत You think there is no power in this Jesus?
जेजू लागी गुण करची सकत ना म्हूण चिंताय गी वा ह्या पवित्र तळार खंडित जावन अजापा जावची सकत ना म्हूण चिंताय गी खंडित ना मोगाच्या बाबा हांवें सांगलें ल्हानशें एक घडीत हांवें सांगलें God is always omnipotent and powerful. Who is powerless? I and you. कित्या powerless? म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसा उणेपण कसलें उणेपण एक वणंद बांदल्या हांवें आनी तुमी आनी जेजूस सांगता आनी ती वणंद उडय आनी जेजूस सांगता तुजी पातकां तुका बक्षलीं तुका गुण जा म्हणून सांगोवना जेजून नीट जावन सांगेतें तुजी हार मारिल्ली पिडा गुण जा उठ आनी आंतूळ काणी वच म्हूण येत जेजून तशें सांगोंक ना म्हणजे जेजून कितें सांगलें कितें सांगलें गे म्हूण सांगल्यार तुजी पातकां तुका बक्षलीं हें पयलें आनी दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी दुसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट थोडे संकश्ट थोडे आमकां एक पंतावन येता जाल्यार कित्याक येता एब्रेवांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार काडा हेब्रेवांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय आमच्या जिविताच्या कश्टां संकश्टाक आमी मागल्यार मेळना कित्या म्हणून हांव सांगना जेजूस आज हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत सांगता पळया हेब्रेवांक बरयलें पत्र तुमच्या मोबायलार आसा आतां बायबल हेब्रेवांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय वळ 5वी वळ पळया कितले सोबीत सांगता म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकानाका ताका चीत दिवंक सुकानाका तो तुका बेसनायतना तुजें धैर्य सांडिनाका कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटे काडता कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत देव तुमकां तिदवितना देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण कितलीं बरीं उतरां पळया आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण सगळ्यांक बापायतावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे खाशा पूत न्हय बागार पळया कसलीं उतरां हडबे म्हणटा हांव म्हणना बागार हडपे जावन आसात त्या देखून आमकां शिक्षा लावन सामा वाटे काडटल्या आमकां संवसारी बापायक जर आमी मांडान लेखता तर आमच्या आत्मीक बापाक कितले चड काळ जावन ताचे तावन आमी जिवीत जोडिनाये त्या देखून हांव बडयतां म्हाका मेळना म्हाका उक्तें जायना म्हूण सांगल्यार एक घडी फाटी गुवोन पळय हांवें खंयच्या कारणाक म्हज्या बाप जावन आसच्या म्हज्या बापा तावन हांवें तरबेती कसली तरबेती हांवें जोडिचय खंय हांव वांकडे तितल्या वाटेर येता खंय म्हजे कुटुंब वांकडे तितल्या वाटेर येता खंय म्हज्या देवा तावन हांव सुकारी मारण म्हज्या देवाच्या नदरेक सदरेक हांव मेळना त्या देखून म्हजो देव म्हाका कितें करता म्हाका थोडे कश्ट थोडी पिडा थोडे अवगुण थोडे म्हज्या जिवितांत थोडे म्हाका मोरूंक खंडीत सोडिना जेजू मोरूंक सोडिना कित्याक ताणें ससनात हांव तुजो आनी म्हजो मोग केला ताका म्हजे थंय आनी तुजे थंय लक्ष आसा त्या देखून तो मोरूंक सोडिना बागार तुवें कितें जायचें ह्या संवसारांत तुवें ह्या अन्यायांत आक्रमांत आणीतींत मोसांत वांचनेंत तुवें कितें जाय नजो तुवें नास जाय नजो तुका कश्ट आयल्या वेळार तुका आकांत आयल्या वेळार तुज्या कश्टां वेळार तुवें कितें करीचें तुवें भावार्थ सांडिनाये तुवें त्या सर्वेस्पर देवा लागीं तुवें येजय म्हणून तो देव अपेक्षिता तर मोगाच्या बावा आज तूं मागताय तुवें मागलाय तुवें उपास केलाय तुवें दंडोवणी केल्याय तुवें जाय तितल्या पुणशेतांक भेट दिल्याय जाय तितल्यो वाती तुवें जळयल्याय
जाय तितले पयशे करशिल्ले, जाय तितल्या पुणशेतांक तुवें दान दिलाय, जाय तितल्या जाणांक तुवें धर्म केलाय, पूण कितेंच जावना. म्हजो देव केप्पो गाय, म्हजो देव केप्पो गाय, म्हज्या देवाक दोळे दिसनात गाय, म्हज्या देवाक हांव बोब मारता आयकना गाय. बाबा आज जेजू सांगता खंडीत जावन, खंडीत जावन, खंडीत जावन बाबा भयणी तुवें मागलें म्हाका आयकता, हांव केप्पो न्हय. बागार एक घडी फाटी गोवन पळय, तुज्या जिविताचेर, तुज्या कुटुंबा जिविताचेर एक नदर घाल. ते साधुसेव आनी पारिसेव जेजू लागीं आयिल्ले कितें आयिल्ले, हीच बेता पळोवन आयिल्ले न्हय. बागार जेजू थंय एक सूक हिंसून काडूंक आयलाय. खंयच्या मानोभावान तूं ह्या जेजूच्या पूर्ण शेताक सान लोरेस बापाच्या ह्या पवित्र स्थळाक तूं आयलाय. आनी खंडीत जावन तुका मागल्लें मेळोवना, तुका बडयतना उपतें जावना जाल्यार चिंती नाका, जेजू थंय गुण करची सकत ना म्हणून खंडीत आसा. देवाचें उतर सांगता ताचे थंय देवाचे ताची थंय गुण करची सकत आसली, ताच्या आंग वस्तूर आपडली पुरो गुण जाल्ली. पूण ह्या दीस कोणूच गुण जावना, कित्याक एकलो मात्र गुण जाल्लो, तोय ताच्या बावार्थान न्हय, ताच्या बावार्थान न्हय, ताका गुतूच ना, ताका आपण हाडिल्ले ओन हाडिल्ल्या तांच्या बावार्थान तो गुण जाल्लो. आज जर तर तुका गुण जावंक जाय, तुका जेजून आपडोवंक जाय, तुका जेजू थंय विस्मिता पळोवंक जाय जाल्यार तुजो बावार्थ जेजू अपेक्षिता. तर दिमी घालया, सगळां दिमी घालया मोगाच्या भावा भयणी. ह्यो एक ऐन वेळ जेजू ताच्या रक्तांत, ताच्या 5 गायांत, ताच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन तुझ्या जिविताचे सगळे तुझें जिवीत सोम्या जेजूक समर्पूंक आज जेजू आशेता. तूं मागताय, तूं बळयताय, खंडीत जावन तुका मेळोवंक ना जाल्यार फाटी गुवन पळय. देवाचें उतार सांगता फाटी गुवन एक गोटी पळय. तुज्या जिवितांत खंय सूख जाल्या, खंय देवा तावन विसरून पडल्याय, खंय इगर्ज माते तावन तूं सुकोन पडलाय, खंय पवित्र हातांक वा पवित्र तेल आयला त्या याजकांक धर्म भयणीक तूं जे तावन दूख जाला, खंय कोणाची दुखां तुज्या माथ्यार बेजल्यांत, कोणाक तुवें खंडीत जावन मोस केला, अन्याय केला, तुज्या जिवितांत वेचीक पुता बरे तुका देवान दिल्लें सगळें तुजें जिवीत अर्द वांटो सुखान घेवन देवाकच विसरून गेलाय. तर आज तुस्सो जेजू परत तुजे तावन संतोष पावता, कित्याक आज तूं म्हाका मेळ्ळोय न्ही. आज तूं ह्या पवित्र मंदिराक, ह्या संताच्या ह्या पवित्र तळाक तूं आयलोय न्ही. हांव कितले थेंपतन तुका राखोण आसलो म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी. आज सरकार राजांत आज सुकोन गेल्लो बोकरो हांव जेजूच्या त्या आशिर्वादाक लागून आज हांव जेजूच्या ताच्या हातांक मेळ्ळा. जेजून म्हाका आनी तुका पटलोवन दवरूंक हत्रेग मोगाच्या भावा आशे. तुवें आशे जाय आनी ती आशा हांवें तुजे तावन अपेक्षीत आहा, ती तुवें मात्र तुजे थंय अपेक्षूंक जाता. दोळे दंपा मोगाच्या भावा भयणी. देर शूड बी दॅट ईगरनेस टू एम्ब्रेस जीजस. You should embrace Jesus. Jesus is eagerly waiting to embrace you. आणि या पवित्र सक्रामेंतांत तस्सो जेजू तुका पटलोवन दवरूंक आशेता, तुका आपणोवंक आशेता, तुका खंडीत जावन गुण करूंक आशेता. तर मोगाळ भावा भयणी, अग्निया नाळवागे जॉन पवित्रात्म्याच्या शक्तीन बरोवन आमी सगळां मागया. पवित्रात्म्याच्या शक्तीन बरोवन, पवित्रात्म्याच्या आशिर्वादा, पवित्रात्म्याचे ते जिबो आमचे वयर देवण येवन दिते. ह्या संदर्भार पवित्रात्मो आमकां सर्वांक आशिर्वाद दिवन दी. अग्निया नाळवागी अभिषेक माड़ा बन्नी ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ आता सगळ्यांच्या हात उभारूया अग्निय Thank you for the beautiful gift of life that you grant to this children. I praise you, Jesus, for the mighty hand of Jesus Christ, Lord Jesus Christ. तुझे आशीर्वाद करे Lord Jesus, I thank you and praise you, Jesus, for the beautiful gift of life that you have to children of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. सोम्या जेजू तुझ्या विसणार आशीर्वादाने तुझ्या पवित्र गयातान वाळलेल्या रक्तातान या तुझ्या सर भावा बहिणीचेर असले सर अपराध सर दुखां पुसून काडे आणि सर तांच्या कोटेपणांतले सर तांच्या जिवितांत तांणी तुका मेळोवंक तुका आपणोवंक बादाक जावचें तसलें सगळें सोम्या जेजू तुझ्या कुर्साक समर्पण दिता हे जेजू तुझेरा विश्वासन पातयेवन या पवित्र तळाक आयल्या हर एकाचेर तुझ्या पवित्र हातांत तांकां आपडू आनी आशीर्वादीत कर जेजू तुझेरा विश्वास दवरता तुझेरा पातयेन दवरता तूंच जावन आसाय म्हजो आसरो म्हजो सांबाळणार म्हजो राखण म्हाका सांबाळचो म्हाका राखचो म्हजे थंय तुका मात्र जतन आसा आवयन सांडून गेल्यार तू म्हाका सांडिचो नाय म्हणून तुवें म्हाका बसयल्याय तुझ्या बसवण्याचेर हांव पातयेन दवरून आयला जेजू आनी म्हज्या पातयेचेर उणेपण आसा जाल्यार या घडये म्हजे सर्व संपूर्ण म्हज्या कुटुंबाचे सर बेपार तुझ्या पांयांत लावन दवरता जेजू म्हाका आसा तशें स्वीकार कर म्हज्या उणेपणाक तुज्या आशिर्वादाच्या पवित्रत्म्याच्या सख्येन म्हाका भर जेजू तुझ्या आशिर्वादान म्हाका भर म्हज्या कुटुंबाच्या सर 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 म्हज्या अन्यायपणांत म्हज्या भुरग्यांनी तुका दुखयल्याक म्हज्या पतीन तुका दुखयल्याक म्हज्या वडिलांनी तुका दुखयल्याक म्हज्या कुटुंबांतय आसलो वसो म्हज्या कुटुंबांतय आसलो सर सोम्या जेजू तुझ्या पांयांतळा हांव दवरता दोळे आमचे दंप्या आमचे हात आमी जोडया आमी आमकांच सोम्याक समर्पण दिव्या सोम्याचे पवित्र रगत आज तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुमच्या कुडींत वाळोवंक आशेता त्या देखून तुमच्या कुडींत असले सर उणेपण सर पिडा सर संकट सर दुख अनवरा सोम्याच्या त्या पांच कायाक समर्पण आज आमी मागणी करूया अग्निया ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬಂದೆ ಪಾವನ
ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सर सैतानाची सत्य तुमच्या घरांत तुमच्या जिवितांत सर सैतानाचे सर माट मंत्र आणि देवाक विरोधत जाऊन येचे तसले सगळे सोम्याक समर्पण देऊया खंडित जाऊन आमचो भावार्थ खंडित जाऊन एका लिंब्या खातीर विकसो नका एका तगडा खातीर विकसो नका कोणेंगी सांगले कोणेंगी केले त्या आमच्या देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेच नाही आम्ही खंडित जाऊन सक्रामेंत घेवची भुरगीं आम्ही सक्रामेंताची भुरगीं आम्ही जेजूच्या रक्तांत सोडयल्ली तसले भुरगीं त्या देखून आम्ही सैतानाची बुद्धी नाही त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी तुझ्या जिवितांत तुझ्या कुटुंबांत तुझ्या घरांत तुवें सैतानाक पाठ करून जियेचंय तू देवाचे भुरगे तू देवा तावण विसलेले मागलेले सक्रामेंत गेल्लो मनीस तू त्या देखून सक्रामेंताचे सकत सक्रामेंताचे आशीर्वाद सक्रामेंताचे पवित्र खुमगार असो तो शेवट तुझ्या जिवितांत तुझ्या कुटुंबांत असो जय जाल्यार त्या सैतानाक तू आज सोडू तो सैतान कितेंच करूंक सकना कित्याक सर पदवेदार देवाच्या नावान सर पदवेदार देवाच्या सक्तीन सर पदवेदार देवाच्या बळान आज स्वामी जेजू ख्रिस्त तुझ्या जीवाच्या जीवान तुझ्या कुडीच्या कुडी तुझ्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुझ्या पूर्वजाच्या पूर्वजांक ताणे केल्लो आशीर्वाद ताणे केल्लो शेवट ताणे दिल्लो आशीर्वाद तो आज जारी करूंक आशेता तो खंडित जावन तुझ्या जिवितांत या पुणतळार आज तुझे तावन तो जारी करूंक आशेता हांव देव जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो हांव देव तुझे सवे पुनर्जीवन जाल्लो आज देव तुका हांव राखोवन रावला कित्याक बापाच्या उजव्या कुशीन तुवें येजय म्हणून तुका जागो तयार कर राखोवन रावला त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी या संसाराच्या कुसडेपणांत या संसाराच्या पिशेपणांत या संसाराच्या अन्यायपणांत तू नाश जायनासतना सक्रामेंताच्या आशीर्वादान सक्रामेंताच्या बेसावान पवित्र सभेच्या ज्या मणियारपणाकाल तुवें एक बरो क्रिस्तांव जिणी जिवंक आज स्वामी जेजू तुका आशेता त्या देखून खंडित जावन सैतानाचे पदवी आता आम्ही सोम्याच्या नावान आम्ही भस्म करूया आणि म्हणूया सैतान ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬಂದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸಕ್ರ Alleluia 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 तुमचे एक हात अर्ध्यावर दोरा एक हात जेजूच्या मुखार तुम्ही यशें धरा
सोम्या जेजूच्या नावान सर 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 पिडा कष्ट संकष्ट दुःख आज सोम्याच्या 5 गायांक समर्पण दिव्या. तुमच्या जीवाच्या जीवान, तुमच्या कुडीच्या कुडीन, तुमच्या कुटुंबाच्या कुटुंबान, तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक, तुमच्या जिवितान तुम्ही आशिल्ले, तुम्ही येवचिल्ले, तुम्ही खंयच्या बरवशान भक्तीन जेजू हांगा तुज्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तुज्या नांवाक पदवी आसा, तुज्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमकां बाचावी आसा आणि तीच बाचावी सोदून त्याच बाचावेक आशेवन त्याच आशिर्वादाक आशेवन हांव सोम्याचे नांवी तुमकां आशिर्वाद दिवंक आशेता. त्या देखून सगळां आमी व्हडा अत्रेगान आशेवन दुखां गळोवन सोम्याक लागीं म्हणया आपोडची जेजू आपोडची जेजू तुझ्या आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू पवित्रातान तुझ्या पवित्रातान तुझ्या आपोड जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू पवित्रात्म्यान तुझ्या गुणकर जेजू पवित्रात्म्यान तुझ्या गुणकर जेजू गुणकर जेजू पवित्रात्म्यान तुझ्या पवित्रात्म्यान तुझ्या गुणकर पवित्र गायान तुझ्या गुणकर जेजू गुणकर जेजू पवित्र गायान तुझ्या पवित्र गायान तुझ्या गुणकर जेजू. हात उभारूया. हालेलुया 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 ये द्यावोडा Sacramenta Sastannaman Toruya Puvilya Tyarupa Botla Novioriti Padarya Salvon Vecha Eskatvisya Babatachi Bhakti-pya Sase Bapa Tase Sputa Ullasani Stutisa Podvimai Vasasta Sasta Yekastarya Versita Tukado Kaisha Spirita Samasumi Nata ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವೇ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೇ ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಈಗ ಅಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen.
templan तुझ्या बापादळ बर आमच्या ल्हान भावना संगी वणिताव तुका राया सर्गोसाच्या केदो परतो तुझो वैभव गायता तुका हरची वाकणताव महिमा सुयो संद्रे दोंगो तो वाड करते सागो आयल्या बली भेटो tempला तुझ्या बापादळ बर आमच्या ल्हान भावना संगी वणिताव तुका राया संसाराच्या आयल्या बली भेटो templan तुझ्या बापादळ बर आमच्या ल्हानवड भावना संगी वणिताव तुका रायास संसाराच्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक जमार्ग आनी होगळाप हो दीस आमकां सोमेस्तांक फावो केला आज आमचे संगत आसात मानादीक बाप मार्सेल पिंटो गांवांत ते बेलतांगडीचे प्रस्तुत बासरीकट्टे चिकमंगळूर डायसीस हांगाचे विगार जावन आसात आतां आमकां कळोन आयिल्ले प्रमाणे आज तांचो जल्मा दीस आज ह्या वर्त्या दिसा सांत लॉरेन्साच्या पांयांतळा सांत लॉरेन्साचे भक्तीक जावन मीस भेटयत आसतना तांचे पासत आमी मागया तांचे वर्ते मिसांवां खातीर मागया बरो जल्म दीस आमी मागतना देव तांकां जाय अशी कुडीमतीची भलायकी तांच्या आवयक बरी भलायकी आनी तांच्या कुटुंबादारांक आशिर्वाद आनी तांच्या मिसांवांत बरेंपण मेळोवन दी म्हणून प्रत्येक तरान तांचे पासती आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो भोवमगाच्या भावा बहिणीनो येदळसू आमी आमचे जिवीत जेजूक समर्पण दिला आणि आज आमकां देवाचें उतर उलो दिता तुजी भावार्थाची बुन्याद तुवें कडपार बांदल्याय की वारेवेर बांदल्याय आनी ती बांदी जय जाल्ली कोणें देवान खंडीत जावन ताका जाय जाल्लें सगळें आमकां वदाक सोडून दिलां आनी आमकां ती बांदूंक कितें केलां देवान स्वातंत्र्यकाय दिल्या देव कोणा की गुलाम करूंक आशेना कित्याक ताणें सांगलां हांव तुका इश्ट म्हणटा हांव तुका तूं म्हजो गुलाम न्हय त्या देखून जेजून तें आमचें जिवीत बांदूंक आमच्याच हातांक दिलां त्या देखून भोवमगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां इतलें स्वातंत्र्यकाय दिता आसतना हांवें आनी तुवें म्हजें आनी तुमचें जिवीत खंय बांदलां म्हणून आज ह्या पवित्र तळार आमी रावन आमकांच एक सवाल करूंक जाय अशें सवाल करता आसतना खंडीत जावन इल्लेपणी आमचें तें उणें जालां इल्लेपणी पोकोळ आसा इल्ली मनी वाळ आयल्या आमी बांदलें बांदप भावार्थाचें मोगाचें बक्षान्याचें जावंक ना त्या देखून खंडीत जावन जेजू मुखार हांव आनी तुमी बांदल्या जिविताक म्हणल्यार त्या आमच्या बांदप सोम्या थंय समर्पण दिवया कित्याक तें इल्लें पॅच करूंक जाय तें इल्लें बरें करूंक जाय तें सोम्यानच करूंक साद आसा आनी त्या देखून एक घडीभर सगळां जाता तितल्या बऱ्या मापान आमचे हात दोनी सोम्या मुखार आमी जोडया काळजांत ताण दूख धरून सगळीं आमी म्हणया
हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या संतां मनांची धोकण सोडून वायट धरून बरें सोडून हांवें सेजी मातकां केल्या ओम स्वापरात ओम स्वापरात ओम स्वापरात ह्या पुस्तकांत संकार मोरये सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक बलगी येणारी घरात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोबिया काकुत्या सोबिया काकुत्या Krista काकुत्या Krista काकुत्या सोबिया काकुत्या प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागेवंत लोरेसू दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मायमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतलीं. आमकां एक कोटें शहर आसा. आमची राखण करूंक सुरेशपुरान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्रांक भितर सरोंक दिया. ताचें मौन तीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पोर एक सासणीक कडप. उंच दोंगरांच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकला उडयल्यान. उंचायेचेर आसलेलें शहर सकला पडशें केलां. तो तें दळणीपुऱ्यान सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांया तळा तें मस्ततलें. लानविकायचे पांय दुबळ्यांची पावलां ते मस्तितलीं. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. कीर्तन. सदैव सर्वेस्पोराचे नावी येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. सौम्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. तासो मोग सासनाक पाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. रायकुंवरांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. नितीची दारां म्हाका तुमी उघडा. भितर सरून हांव सर्वेस्परा अर्गां
पापींतल्यान भितर सरतले नीतिवन सदैव सर्वेस्पराचे नावे येतातो तर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर आमचे जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त सदैव सौम्याचे नावी येतातो सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका सुख मागता सर्वेस्पर सामसो देव तो सामसो उजवाड सदैव सर्वेस्पराचे नावी येतातो सदैव सर्वेस्पराचे नावी येतातो उभी राहूया. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोधा तो अजुनी लागीं आसा देखून ताका उलो मारा सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणा लागलो म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगा सोना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रगतालो देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी पावस सोंतलो आवर सोडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडूंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी पावस वतलो आवर चडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सत्या नास जालें. देवाचें उतारें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवमगाच्या भावा भयणीनो हांव घाटांतान आयिल्लो पदऱ्याक घाट म्हणटा आसतना आमकां उडास येता कापये तोटांचो आनी व्हडल्या व्हडल्या सावकारांचो आनी त्या सावकारा लागीं आसा ते रायटर जावन एक उडास आसूं दी आज आसचे सावकार आदी मागा कोडी आळतावन थंय वचून रायटर जावन काम केल्लें आज कितें जाल्यात सावकार जाल्यात आनी तसलो एक रायटर आसलो रायटर म्हूण सांगल्यार आज
तोटाकचे सोडया आज एकलो कॉन्ट्रॅक्टदार त्या कॉन्ट्रॅक्टदारा कडेन एकलो रायटर आसलो वा मेस्त्री आसलो 12 वर्सां ताणें मेस्ताचें काम करणं ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें सगळें बिल्डिंगां पुरा बरी केल्ली आनी कितें जालें ताका प्रायज जाली आनी ताणें म्हळें सायबा म्हाका म्हज्या कामांत ताणें निवृत्ती कर आनी मुखार म्हाका काम करूंक जायना त्या देखून आतां हांवें बांदचें घर जावन आसा निमाणें घर आनी मुखार हांव बांदिना जायत म्हणालो जायत निमाणें तुजें हें घर त्या देखून ताणें कितें केलें त्या घराक जाय तितली वस्तू भर एक ताणें बरें कर सप्लाय केलें कॉन्ट्रॅक्टरान आनी हो मेस्त हें म्हजें निमाणें घर त्या देखून ह्या घराक कितें करचें जाता तितलें उरयचें जाता तितलें भितर घालीचें त्या देखून ताणें कितें केलें पुराय उणें उणें घालें उणें उणें घालें उण्या उण्या वस्तू घाले आनी निमाणें घर ताणें बांदलें आनी निमाणो दीस आयलो आनी त्या दीस ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलें ताणें सगळ्यांक आपयलें आनी सगळ्यांक आमंत्रण दिलें आनी त्या घरचें उक्तावण करूंक प्रारंभ केलें आनी उक्तावण पुरो जाता आसतना पिंत कातूर न्हू त्या घराची चावी कोणाक दिली त्या मेस्त्रेक दिली आनी म्हळें मेस्त्रे इतलीं वर्सां तुवें म्हाका म्हजो एक प्रामाणीक मेस्त्री जावन तुवें काम केलां देखून हें घर कोणाक तुकाच हें घर कोणाक तुकाच सायबा जर तर हें घर म्हाकाच तो दिता म्हणलें जाल्यार हांव कशें बांदता आसलो हांवें आतां कशें बांदलां देखून आज ओडलो हांवें सांगलें मोगाच्या भावा भयणी वेचीक पूत अर्दें काणयेन गेल्लो आज वेचीक पूत कोणूच न्हय हांव आनी तुमी जावन आसा देवान म्हाका आनी तुमकां एक सोबीत सुंदर जिवीत म्हणलें एक वांटो ह्या संवसारांत दिला एक जिवीत म्हणलो एक वांटो संवसारांत दिला आनी आज आमी आमचें जिवीत म्हणलो वांटो हें घर आमी खंय बांदलां कशें बांदलां पयले सुवातेर बोमगाच्या भावा भयणीनो थोडी जिविताची आमची स्वता आमी वळखून घेवया पर म्हाका वॉट्सॅपार एक बारी सोबीत सुंदर एक वाक्य आयलें हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड म्हणून आयलें आनी आज हांव तुमकां विचारता हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड ही गरजेन बसून जिजस म्हणू नाकात ही गरजेन बसलें जिजस गता म्हाका हांव एक सामान्य भाशेन विचारता हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड वेळ काडिना हांवच सांगता आवर बेस्ट फ्रेंड इज नोबडी एल्स दॅन युअर ओन बॉडी युअर सेल्फ कोणाक म्हणे आयलां कितें आयलां न्ही हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड म्हूण सांगल्यार नोबडी एल्स दॅन युअर ओन बॉडी आमी पाद्र्यापी सुमार पटी असलेंच काम करता म्हाका म्हज्या दियेसीजींत वर्कोहॉलीक म्हणटात थँक गॉड आय एम नॉट अल्कोहॉलीक वर्कोहॉलीक म्हणजे काम 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 आनी काम कर 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 हांव 30 वर्सां जाता आसतना म्हजी शुगर नाल्लुराक सोडली 30 वर्सां जाताना म्हजी शुगर नाल्लुराक सोडली 40 जाताना BP आनी कितें जाली आनी कितें जालें प्रोस्टेट पुरा 40 वर्सां भितर पुरो जाला म्हजी म्हणजे यू नेवर केअर फॉर युअर सेल्फ तुजें कूड म्हणलो ह्यो तंबू कूड म्हणलो तंबू मोडून वेच्या पयलें तुका इल्लो वेळ दी पयले सुवातेर ते म्हाका आगस्टिना बरी लेट हाव आय नोन दी वो ब्युटी लेट हांवें रियलायज केलें आतां इल्लो म्हाका टायम दिवंक हांव शकता म्हणजे बोमगाच्या भावा भयणी आवय बापूय जावन सगळें जिवीत भुरगीं भुरगीं बाळां भुरगीं बाळां 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 म्हणून तुजी कूड करगून तुजे कुडीक नाका जाल्ली पिडा मागोवन काणयोन सगळें करगोन करगोन करगोन
भायर गेल्यार सामा कांय नासतना एक बकरी घे, एक काबूस खावणो आनी कितें खावणो, तें पोट मारण आनी कितें करणो, तुवें गळोवन 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 तुजी कूड बागोवणो. तूं 60 वर्सां जाता आसतना तुवें गळयलें पुरो व्हरून आस्पत्रेक गेल्यार हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड. तुवें तुजें कूड म्हणलो तुका देवान दिल्लो, ह्यो सोबीत संवसार तुवें करसूंक देवान दिल्लो, तुवें कसो करशिलाय, तुवें कंजूसपणान करशिलाय, म्हणजे तुका तुवें टायम दिवनाय. मोगाच्या भावा भयणी, तुजें घर तुजें कूड तुवें कितें बांदल्याय, रेंवेर बांदल्याय आनी आज इल्लें कितें म्हणी वारें येता आसतना तुजें सत्यानाश जावन आसा. म्हणजे तुका यू आर नो इम्यून पावर इन युअर सेल्फ. तुका इल्ली पिडा सोसून गाणगे गो, तुजें थंय सकत ना, बळ ना. कित्याक तुवें खंयच्या टायमार खावं नाय, तुवें जिवच्या टायमार जिवूं नाय, तुवें कितेंच करूं नाय. पयले सुवातेर भोव मोगाळ भावा भयणी, तुकाच इल्लो टायम दिवंक शिक. तुज्या जिविताक इल्लो टायम दी. तुका इल्लो सुशेग जाय, तुका इल्ली कंत बेजाराय जाता आसतना इल्लें भायर वचोंक जाय. आनी तुज्या जिवितांत इल्लेपणी इल्लें आध्यात्मीकपण, म्हणजे काम सगळो दीस आयतारी काम, सदांय काम 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 करून केल्लें काल आसा. काम करून पोट मार कितें केलें तुवें, तुकाच तुज्या भलायकेक फोगडावन कान गेलाय आनी तुजें जिवीत रेंवेर बांदलाय. दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावा, हर एका जिवितांत आमी आयकलां मनशाक एक कूड आसा आनी तशेंच एक आत्मो आसा. ದೇಹ ಆತ್ಮಗಳೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು. ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನ. ದೇಹ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ. सगळ्यांकी गोत्ता आसा हें. त्या देखून खंयच्या धर्मांत जावं दी हें सतच. कूड उलपण येतली, कूड मातयेक पडून येतली, पूण एक आत्मा आसा आनी त्या आत्म्याचे साल्वासांव तुवें मात्र करूंक आसा. त्या देखून भोव मोगाच्या भावा भयणी, अशें एक उतार आसा, द गॉड हू क्रिएटेड यू विदाउट युअर परमिशन विल कॉल यू विदाउट युअर परमिशन, कॅनॉट सेव यू विदाउट युअर कॉपरेशन. म्हणजे देव तुका रचना, तुका विचारूं ना. तूं ह्या संवसार सोडून येतना तुज्या विचारिना. पूण एक सत मरणा जिणेच्या आनी मरणाच्या मोदेगात एक जिवीत दिला न्ही. तें कोणाच्या हातान दिलां? तें तुज्या हातान दिलां, तुज्या हातान दिलां. दॅट इज वाय गॉड कॅनॉट सेव यू विदाउट युअर कॉपरेशन. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या आत्म्याचे साल्वासांव तुज्या आबाच्या पुण्यातावन, तुज्या मांयच्या पुण्यातावन, म्हज्या भुरग्यांच्या पुण्यातावन न्हय. साल्वेशन इज इंडिविज्युअल इन कॅथलीक चर्च. त्या देखून म्हजो आब मिसा गेला, म्हजी व्हडली माय मिसा गेल्या, म्हजी भुरगीं मिसा गेल्या आनी म्हळ्यार तूं तुज्या आत्म्याक साल्वासांव करूंक जायना. त्या देखून तुजें आत्मीक जिवन, एक तुजें सामाजीक जिवन म्हळ्यार तुजी कूड तुवें खंयच्या मापान वाडयलें. आनी दुसरें जावन आसा तुजें आत्मीक जिवीत तुवें खंय बांदलाय, रेंवेर बांदलाय, खडपार बांदलाय. त्या देखून सगळो दीस इगर्जेंत तूं बसा, सादें करून हांगा आतुरूत ठिकाण मारा म्हणून आमी सांगना. पूण अवकाश मेळटना तुज्या आत्मीक जिविताक तुवें कितें करीत जाय, इल्लोपणी वेळ दी जाय. त्या देखून आज हांवें आराधन काण गेलें, एक घंटो नाका, घरांत 24 वरां आमकां आसतना आज आमकां मागण्याची ऊब आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत कितें जाल्या, उणी 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 जावन येता आसतना आमचे आत्मीक जिवात, आमच्या कुटुंबाचे आत्मीक जिवीत आमी खंय बांदते आसा. त्या देखून भोव मोगाच्या भावा भयणी, खंडीत जावन हर एका मनशान तिसऱ्या आमी देवा मुखार रावूंक आसा, आमी देवा मुखार जडतेक रावूंक आसा. त्या देखून आमी निमाणी 4 सतां म्हणून आमी सत म्हणटा न्ही. कशी ती? मोर्न सांगा जोर. मोर्न, जडती, यमकोंड आनी सर्ग. मोर्न, जडती, यमकोंड, सर्ग. आनी मोगाच्या भावा भयणी, यमकोंड आनी सर्ग खंय आसा? यमकोंड आनी सर्ग खंय आसा गी म्हूण सांगल्यार आवय बापायच्या फासलेंत आसा खंय यमकोंड आनी सर्ग. आनी आमच्या सेर समाराच्या हितलांत आसा खंय सर्गी आनी यमकोंड.
त्या देखून आमी जियेत आसतना आमचे जिवीत आमी कितें करूंक जाय आमी सर्गा वाटे दिवशीन जिवंक जाय आनी एकल्याचें जिवीत यमकोंडा सरशीन वेशेत जाल्यार आमी करूंक नजो त्या देखून भोवमोगाच्या भावा भयणी ही तीन संगती आज पवित्र वांजेलाच्या उजवाडांत आमी समजून घेवया आमचें जिवीत आमी खंय बांदून आसा रेवेर आसा गी कडपार आसा गी जर तर हांवें आनी तुमी हांवें सांगल्या तीन संगतींनी इल्लें उणेपण आसा मनीस आमी आनी त्या मनशा आसा इल्लें उणेपण आसा जाल्यार खंडीत जावन भरती करयेत आमचो देव मोगाळ देव बोगसूंचो देव आशिर्वाद दिवचो देव त्या देवातय आमी खंडीत जावन आमचें जिवीत बऱ्या तरान कडपार बांदूंक जाय असली कृपा आमी मागून घेवया सगळीं एक घडयेभर दोळे धांपया तुमच्या दोळ्या मुखार तुमचें जिवीत आज हाडूंक जाय तुमी तुमच्या कुटुंबां जिवीत तुमचें वैयक्तीक जिवीत तुमच्या जिवितांत असले चड उणें तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत असलें चड उणें म्हज्या कुटुंब हांवें खंय बांदलां एक बापूय जावन एक आवय जावन म्हज्या आवय बापायन बांदल्या बांदपाचेर विश्वासाचेर मोगाचेर म्हजें घराणें हांव मुखार सरून वचून आसांगी म्हज्या भुरग्यांक हांवें कसली देख दिल्या म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत हांवें खंय बांदून आसा म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत म्हज्या दोळ्या मुखारच रेवेर पडून तें कसलो नेता आसतना एक जबाबदारेचो बापूय जावन एक आवय जावन हांव तें कसलो नसोंक सोडत्या सांगी म्हजीं भुरगीं म्हज्या मुखारच तांचें खडप सोडून तांणी रेवेर घर बांदता आसतना तांच्या जिविताक इल्लेपणी हांव एक बरो बुन्यादीचो विश्वासाचो फातर जावंक हांव इल्लेपणी तयाराय करतांगे म्हणून आज ह्या पवित्र तळार आमी सगळ्यांनी आमच्या वैयक्तीक जिणेचेर एक नदर घालूंक सान लोरेस बाप आमकां आपोवणें दिता मोगाच्या भावा भयणी तर तुजें घर कडपार बांदूंक ते कसलो नासतना विश्वासान सांबाळूंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घे आमेन. जेवण सोम्याचे जेवण वरदेशी सासोवे अमृत केले आताय सेवदाव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती एक पोटाचे गुंडोवाय उगडा साठा जेवण सोम्याचे जेवण वरदेशी सासोवे अमृत जीवी आमच्या बापा येसू तुका ओपुनिता हातान तुझ्या अग्नी कांडी भितर आमकां मेळच्या जीवी म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आपल्या सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या आत्म्यान बलिदान आपल्या मनात महिमे आमच्या नित्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पर्थ म्हणून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं मायमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचें सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वे स्फोरक आमच्या देवा दिनवासूया वयसे आम्ही करून फावो सर्वेस परापवित बापा सर्पोद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वातही जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस पडतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सगळीं तुका जय जय सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय पूण सगळीं तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र चुंच सगळ्या पवित्रपणाचे झरे तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवास तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समार्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें रगत बातकांचें बोगसाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक खरात भावार्थासो गुट पर्ग तुया सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन करता तुझ्या येण्या सम्या जेसू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता जिवेत असो उंडो आनी सगुणाची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये संगती तिचो पती भगयोन जुजे भगयोन दमदूत भगयोन लॉरेस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. भोवमगाच्या भाव भयणीनो, सॉक्रेटिस एक उतार सांगता, यू अँड आय कम टू दीस वर्ल्ड ओनली वन्स, सो डू द ग्रेटेस्ट गुड इन द शॉर्टेस्ट टायम. म्हणून म्हणजे ह्या संवसारी आमी एकच पोटी येवचे, त्या देखून ह्या जिवितांत आमकां एकच आसा अवकाश जिवंत आसतना मागूंक आनी बरें करूंक. देखून आमचे थंय स्वामी जेजू बरें करून दी, बरें उलोवंक आनी बरें मागोवंक जाय असली कृपा आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारकाक कोळतेन सर्व पदकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. की पदवी महिमा तुजी सचता ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मगाचो गुरसो एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूत देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूत देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळय हांव जावन आसा जेजू देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें भितरचे म्हाका फोवना, पूण जेवत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पवित्रे वाणस
지수는 삼가반지 어디가 남이 생지 깨대 못된 바감지 तुझी वेदी सरशी आम्ही येता पवित्र सत्भक्तींचे पवित्रे बाण सगीचे जिसुनु सामकावंचे अत्रिगाना मी सेवचे बिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदा सावधू मोजा वारसा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदा सावधू मोजा वारसा मासारता तू बरताय तुझ्या स्वरूपाला गरगाव दिता कुशेक तुझे कळसाव सोलो आधार मागता जिजू हांव तुका अर्गां दिता रावतून दूर बोळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदा सावधू मोजा वारसा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदा सावधू मोजा वारसा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमच्या हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आज ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे आराधन चलोन व्हरून बऱ्या तरेचे शर्माव दिवन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आमचे खातीर मागिल्ल्या मानदिक बाब मार्सेल पिंटो फिरगज विगार बासरी कट्टे हाचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आज ताचो जल्मा दीस हांवें एक मेसेज घाल्ली तांकां केदाळा तुमकां येवयेत गे म्हणून आतां फ्री ना फादर डिसेंबराच्या पयल्या हप्त्यांत येवयेत म्हणलें ताणें आनी आयचो दीस इसारल्या वेळार खुशेन ताणें जायत म्हळें तांकां कळीत आसलें नांग आज ताचो जल्मा दीस म्हणून
पूण आतां म्हाका हांवें चिकमंगळूर फोन करतना हांगा नोवेनाक विगार आयला म्हणटना तो म्हणलो आज तो म्हजो विगार ताचो जल्म दीस म्हणून खुशी जाली. आनी ह्या वेळार ह्या सुवाळ्यार हांगासर आज मिसाचें बलिदान मेटोवन ताच्या इतल्या वर्सां याजकी जिणयेंत जायतें बरेंपण तांकां लाभलां. देवान तांकां वर्तेन छबी दिलां. अपुर्बायचे प्रसंगदार जावन संगीतकार जावन बरे मिसांव करन आसात. बसरीगट्टे फिरगजेंत परवां तांच्या एका सब स्टेशनाचें ती सांत लॉरेसाचें चापल तांची जुबले करूंक आसा म्हणाले. आनी तांची आवय आसा ती हुशारनांतली. कालच्या दिसा ते बेलतंगडी येवन आवयक पळोवन आज हांगासर पावल्यात. देखून ताच्या आवयकी बरी भलायकी मागता आसतना फादर मार्सेल पिंटो तांची वळख तुमकां आसा. प्राजिताच्या काळार हांगासर परगट कुर्सावाट आसल्या वेळार अपूर्बायेन ताणें कुर्सावाट केल्ली. एका नायट विजिलाक ते आयिल्ले आनी तवळ तवळ हांगासर नोवेनाक ते हजर जावन आज ताचो जल्मा दीस ह्या बाजिलिकांत देवाक अर्गां दिनवासण्याचें बलिदान पेटोवचें सगळें आचरण केलां आसता. तुमचे समेस्तांच्या नांवी भक्तिकांच्या नांवी हांव तांकां बरें मागतां. बरो जल्मा दीस मागतां. देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हणून मागतां. तेर्साचे लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. वार्षिक महापरब 2023 जानेवारीच्या 22 तारखेतावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत महापरबेचो विशय तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. महापरबेच्या दिसांनी मिसां 22 तारीख आयतार पवित्र पुस्तकाचो आयतार, 23 तारीख सुवार्थ परगट करतल्यांक, 20 आनी 4 तारीख सुवार्थे खातीर कस सोंसतल्यांक, 25 तारीखेर देवाचे उतार शिकयतल्यांक आनी 20 आनी 6 तारखेर सर भक्तिका पासत मिसां आसतली. सकाळीं 8 तावन सांजेर राती 8 वरां पर्यंत हांगासर मिसां आसतली. 20 आनी 1 तारखेर सोनवारा दीस पिडेस्तां खातीर मीस आसतलें. सांजेर 3:30 वरांचेर पिडेस्तां खातीर विशेश मीस आसतलें. मिसा उपरांत हांगासर भाव बांदवपणाचो दीस जाल्ल्यान वार्षिक एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. तशें 3:30 वरार मीस पिडेस्तां खातीर मागणी आराधन आनी एवकरिस्त पुरशांव आसतलो. आयतारा दीस 22 तारखेर 2 वरांच्या मिसांचेर भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें आनी विशेष मिसाचेर भुरग्यां खातीर मागतलें हांव. सांत लॉरेसाच्या मानाक 9 जानेवारी 13 तारखेर आराम जाता. सकाळीं 9 वरांचेर आराधन, 9:30 वरांचेर संभ्रमीक मीस आनी सांजेर 4:30 वरांचेर आराधन, 5 वरांचेर मीस आसतलें. मिसांचेर पिडेस्तां खातीर मागणें आसतलें. नोवेनाची तेसावां वार्षिक परबेक पिरजेंत मुड्दोम आनी स्पॉन्सर दिवंक अवकाश आसा आनी सांत लॉरेसाच्या मानाक वर्त्या दबाचें हें फेस्त करच्याक तुमचो सहकार आमी मागता. जानेवारी 22 तारखेतून 20 आनी 6 तारखे पर्यंत हर एक दीस आनी राती पर्यंत म्हणजे 8 वरां पर्यंत मिसां आसतलीं. दिसाच्या पयले मीस सकाळीं 8 वरार, निमाणें मीस सांजेर 8 वरार आसतलें. पुनशेताच्या वाठारांत आंगवण्याचे वाती, धार्मीक वस्तूचे पुनशेताचे स्टॉल आसतलें. आंगवण्याची मिसां घेवंक नोवेनां आसतलीं. हर एका दिसांनी महापरबे वेळार भक्तिकांक कुमसारांची मांडावळी आसतली. ह्या सर्व कार्याक उडपी दिएसीसीच्या गवळी बापाच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी बाजिलिकाच्या आडळते समितीच्या नांवान व्हरतो स्वागत करता आनी ह्या कार्याक तुमचो आदार मागता. हांव उपकारदान ह्या जाका लागीं मानाचे वाती वांडच्याक ताच्या पयलें आज ह्या सुवाळ्यार ह्या जाग्यार आपलो जल्मा दिवस आचरण करच्या ह्या संदर्भार हांव विनंती करता. आमच्या फिरगेजेची कार्य आमच्या फिरगेजेचो आत्मीक डिरेक्टर जावन आशिल्लो मानादीक बाप रमान मास्करेंजेसांनी फुलांचो तुरो दिवन पाद्रपाक मान करी जाय म्हणून.
देव बरें करूं फादर बाकी जल्म दिवस आमी तुमकां मागता ते सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल सांत लोरेसाच्या मानाक आनी तशेंच मुर्दोम जावन पिरजेन जावन जेवणाचे पोशाक जावन ताणें दिल्लें तें दान तुका मानवतना सांत लोरेस प्रसन्न जावं दी आनी ताचे आशिर्वाद तांच्या इराद्यांचेर कुटुंबाचेर पडो म्हण मागतना ह्या वातीचो परसळ तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आता नांवां पयलें मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत डॉक्टर आल्विटा डिसोजा मूडबेळ्ळे डॉक्टर आल्विटा डिसोजा मूडबेळ्ळे मुर्दोमो ज्योत्स्ना लोबो पुणे ज्योत्स्ना लोबो पुना मिस्टर एंड मिसेस मारियो पेरेस मूडिगेरे मारियो पेरेस मूडिगेरे जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां रिक्सन एंड विनिता डिसोजा पक्षिकेरे रिक्सन एंड विनिता डिसोजा पक्षिकेरे जेस्विटा प्रिया सल्डाना मूडबिद्री जेस्विटा प्रिया सल्डाना मूडबिद्री गॉडविन अनिता डिसोजा मूडबेळ्ळे गॉडविन अनिता डिसोजा मूडबेळ्ळे सोन्याच्या सर्गी मोठांतो अपूर्वाये सो इकोलो Monte San Lorenz Polo Sognac da marmolo Sognac già serghi mortato Apurba e so e colo Monte San Lorenz Polo Sognac da marmolo सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें घालतें मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सस्य आयल्या जीव बावरतीर बरोसो देवासोन आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारीक वडिलांक तें कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळोशी कर तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात पासपोर्ट मेळिल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या पासत एग्जाम इजी जाल्ल्या पासत बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत बरी भलायकी मनजातीक लाभिल्ल्या पासत नव्या घरच्या बांदपाचें काम जाल्ल्या पासत विशेष रितीन बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत पिडे तावन गुण जाल्ल्या पासत आमाल पिवण त्या सुडका मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात ह्या मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमकां मेळिल्ल्या उपकारा खातीर सांत लोरेसाच्या मनाक सर्गीच्या देवा बापाक अर्गां दिवया अर्गां दिता हांव सर्वेस पोरा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसिता तुजें नांव सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळच्या पासत मागया
एग्जामांत रिजल्ट बरें येवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, जाग्याची समस्या समजावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, भुरग्यांक चुडाळ उलोवंक, 4th year नर्सिंग रिजल्ट बरें मेळोवंक, विजा मेळोवंक, पांय दूख गूण जावंक, गव्हर्मेंट जॉब लाबोवंक, SI पोस्ट मेळोवंक, कॅनडा बऱ्या तरेन वचोंक जावंक मागते आसा तांचे पासत मागया. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, मतीक समाधान मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, कामांत प्रमोशन मेळचे पासत मागया. दया दाखय सौम्या, दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या, दया दाखय तूं, दया दाखय सौम्या, दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या, दया दाखय तूं. इंटरव्यून पास जावच्या पासत सर वायट विघ्नांतावन राखून व्हरूंक, आमाल पिवणतावन सुटका मेळोवंक, वडिलांक काल जावं जियोवंक, शेळ ताप कोंकली गूण जावंक, पॉयंट बऱ्या तरान जावंक, CA एग्जामांत पास जावंक, सर तराची एलर्जी गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, उंदराचे उपाद्र रावोंक, माथ्याचे केसोडचे रावोंक, केजीन जीक मेळोवंक, वाटेचे इत्यार्थ निवरावन जीक लाबोवंक, वायट इश्टागा साणोवंक, बिझनेस बरें जावंक, फ्रॉड जाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, एका भावान परिवर्तन जावंक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गॅस्ट्रीक संपूर्ण गूण जावंक, ब्लॅकमेलातावन निवारण जावंक, लोन फारीक जावंक, कातीची पिडा गूण जावंक, कुवेरचे PCC बेगीन मेळोवंक, न्यू लायफातावन पाटी येवंक, तकली दूख गूण जावंक, फ्लॅटांक बेगीन सेल जावंक, भुरग्यान आवयचो मोग करूंक, माय सुनेन मोगान जियोंक, एज्युकेशन लोन पास जावंक, फायब्रॉइड गूण जावंक, दोळ्यांचे दिश्ट मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, पाटी दूख गूण जावंक मागते आसात. चोरी जाल्ले भांगार पयशे पाटी मेळोवंक आमी मागया. दया दाखय सौम्या, दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतेन, दया दाखय तूं, दया दाखय सौम्या, दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतेन, दया दाखय तूं. डिप्रेशनांतावन भायर येवंक, पोटांत आसली दूख संपूर्ण गूण जावंक, हृदयाची पिडा गूण जावंक, कान बऱ्यान आयकूंक पासून, पांयांत आसले किळे गूण जावंक, भुरग्यांनी मागण्या वेळार भरोवंक, भुरग्यांनी हट सोडोवंक, विजा रिन्यू जावंक, आंकार उणें जावंक, गांठी दूख गूण जावंक, मानसता पयस जावंक, तकली गवळ सुमार जावंक, उडास उरोवंक, केसोळी गूण जावंक, बेपयस वचोवंक, ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, आर्थीक अडचणी पयस जावंक, पेन्शन मेळोवंक, राग हगे मोसोर झगडे रावंक, वा कोर्टान गेल्ली केस वित्यार्थ जावन जीक मेळोवंक, देवभिरांतीची भुरगीं जावंक जियोवंक, हार्मोनाचे पिडा गूण जावंक, घरांत सदांच मागणे करूंक पळोवंक मागया. आमा सोमेस्ताचे तेसां पासत मागतना प्रत्येक तेसां पासत मागतात. सियोना म्हणले ल्हान भुरगे न्हिदिल्ले कडेन आसा त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, रेशमा रवी हांच्या स्किनांत आसलें सामकोळ गूण जावंक, एकल्याचे पोटाचे उलोप उजो रावून डायजेशन समा जावंक, एकल्याचे स्टोमक स्कॅन नॉर्मल येवंक, एका स्त्रियेक आमाल पिवणतावन सुटका मेळच्या पासत मागतात. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ಸ್ ಮುಳ್ಳ ಚೆಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋತಿच्या पिडेतावन सुटका ಲಭೋಂಗ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು,
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. I come Chempratan Yesumia I come Chempratan Yesumia I come Chempratan Yesumia I come Chempratan Yesumia शेकी बावरत्या परमाणे बरी क्रिस्तीची निश्चय बागी मोरान मोरोन सरकार तुझे संगता सस्नान देवा कोगळसूनचे आमकां सुमेस्तांक फोव कर. आमेन. मेळेल उपकारांक अर्घ दिव्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमच्या तशें आमचे पापां मागोस आनी आमकां दारांत पडूंक दिनाका पूण वायट जातलें आमकां दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फॉर जगुश्चेन जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉर जगुश्चेन जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समे देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉर जगुश्चेन जेजू. महिमा बाप्पा कने पुता कने पवित्र आत्म्याक भाग्यवंत लॉरेन्स मार्तीर आमा पासो विनाती कर प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सयत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर पिडेस्तां खातीर मागया. हांगासर मागच्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं देवाची कृपा मेळो दी. पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं आमची सडवण लाबोवन पातकांचे बक्षाणे मेळो दी. ह्या घडी आमी पिडेस्तां पासत मागतना आमा समेस्ताची पिडा गूण जावं दी. जेजूच्या दैवीक रक्तान आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सांत लॉरेन्साच्या विशेष मागण्यान आमा समेस्ताची कुडी आत्म्याची भलायकेनी घटाय फावो जावं दी म्हणून ह्या घडये मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयकमचे मागणे सोमी तुमचे सोवे आसो सर पदवेधरांनी ससान देवा तुझे गुण करचे सकत पडेस्त कुडीने वतून कसरूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याचे भलायके लाभय. या बसलेकांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. सोमी जेजू तुमचे भितर सोर रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. थंयची पवित्र आत्म्या मोचे थंयची
पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा कालतेकर जीवित मोचे बोळेकर काळी मोचे कालतेकर जीवित मोचे बोळेकर काळीस मोचे कालतेकर जीवित मोचे बोळेकर काळीस मोचे कालतेकर जीवित मोचे बोळेकर मोचे तेची पवित्र आत्म्या मोचे तेची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची डोळ्या मोच्या दिष्ट दी जीवेक मोच्या लगामती डोळ्या मोच्या दिसती जीवेक मोच्या लगामती जीवना मोच्या उतरांगात मोना मोच्या सन्वयगात कानान मोच्या उतरांगात मोना मोच्या सन्वयगात कानान मोच्या उतरांगात मोना मोच्या सन्वयगात कानान मोच्या उतरांगात मोना मोच्या सन्वयगात मोचे तेची पवित्र आत्म्या मोचे तेची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची हातान मोच्या बोळदी कामाक मोच्या फोळती हातांक मोच्या बोलती कामाक मोच्या बोलती पायांक मोच्या सामाळवर चिनी मोजी सुपळ कर 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 मोची तेची पवित्र आज्ञा मोचे तेची पवित्र आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची मोचे तेची Vale lugar por tentania Oga permite va pravaria Favo che la camta saloresa Se tortaglio pedungi pangavia ताळे उभा नुरवेंगव्या Oga permite va pravaria पावो केल्या Camta saloresa Se tortaglio pedungi pangavia शांती पण सुटले देवा मोगान पेटून
चिता धरले देवा मी स्वालो दैविक ज्ञानी सोपलो मोगा संदेश प्रसारतो सदा स्वाभरलो ताळे उभानूर पेगव्या मोगा परिमित देवा नावाड्या बाबो केल्या कामका सालोरेसा सत्तुतायो पेटून गीता गव्या ताळी उभानूर पेगव्या मोगा परिमिते भागना वाड्या बाबो केल्या कामका सालोरेसा सत्तुतायो पेटून गीता गव्या मोगाळ पुत्रा सोबे आंगवार मोरी आशीर्वादी वामका जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद ಭಗವಂತೋ ರೇಸಾ ಅಮ್ಮ ಬಸೋ ವಿನತಿಕ ಭಗವಂತೋ ಸಚೆ ಗುರುವೆ निवारक आमचे देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.